तिके कश्ट येवंक मार्गार उदक भरलां जाल्यारय तुमी आयल्यात. ह्या पूर्ण शेताक तुमी आयल्यात. जेजूच्या मोगान मोरया मायेच्या मोगान हांगासर तुमी आयल्यात. तुमच्या काळजाचे अत्रे घेवन तुमचे मागणी घेवन तुमचे विनवण घेवन हांगासर तुमी आयल्यात. ह्या पूर्ण शेतान तुमकां जेजूच्या अस्तित्वाचो अनमोग जातलो. तुमी मागिल्लें मेळटलें म्हणल्या बावरतान हांगासर तुमी आयल्यात. मोगाच्या भाऊ भयणीनो, बावरतान आयिल्ल्यांक जेजून केदाळाय खाली हातांनी फाटीं धाडूंक ना. तुज्या बावरतान तुका बरें केलें म्हूण ताणें मागिल्लें सकड तांकां दिलें. त्याच बावरतान तुमी हांगासर आयल्यात आसता तुमच्या काळजाच्या अत्रेकांचेर, तुमच्या तेसावांचेर, तुमच्या मागण्याचेर आपले आशिर्वाद तो घालतलो. कित्याक मोगाचें न्हू, आमचो देव कोणाचोय ऋणकारी जायना. आमी ताका दिल्ल्याच्या 100 वांट्यांनी तो आमकां फाटीं दिता. तसो वेळ तुमी ताका दिला. हांगासर तुमी आयल्यात, खंडी जावन तुमकां तो फाटीं दिता. मोगाचें न्हू, तुमकां हांव स्वागत म्हणटा. हांव स्वागत म्हणटा आमच्या पाद्राबांक मानादीक बाब बोनिफास पिंटो मायनर सेमिनारीन ते आसात मोडूबेळ्ळे. हांगासर ते आयल्यात. येरेतीर चलोवन व्हरूंक केदाळाय येतात. आपेल्या वेळार मोगान हांगासर येतात, येरेतीर चलोवन व्हरतात. तांकांय तुमच्या सुमेस्तांच्या नांवी हांव स्वागत म्हणटा. हर एक सोनवारा दीस हांगासर येतात आमचे जॉन फेरार्तावन येतात. आजी पावस आयल्यारय भिजोन म्हणल्या बरी हांगासर ते आयल्यात. वेळार आयल्यात पावस आयल्यारय तांकांय हांव स्वागत म्हणटा. हांगासर आसात डिवायन वर्ड विवियान हिरेतेर टॅलिकास्ट करतात. तांकांय तुमच्या सुमेस्तांच्या नांवी हांव स्वागत म्हणटा. आनी मोगाचें न्हू, तुमकां बरें मागता. देव बरें करूं. देव बरें करूं बापाणो. आमकां सुमेस्तां तुमी स्वागत केल्ल्या. भाव भिणो गूड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. म्हजे फाटीन तुमकां हांव स्वागत म्हणटा. काल पर्यंत आमी धग 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 म्हणटाले. हांव आज धग धग पुरा गेल्या. इल्लें बसया म्हूण समाधान भोगता. देव आमचो कितलो दयाळ पळया. इल्लें उदक पडटाना सगळी पृथ्वी इतली थंडाय दिता. एका रितीचेर आमकां समाधान भोगता. आनी ही धग काणोरची विशेश सकत आसा. पथकाची धग, उणेपणाची धग, निराशेची धग, खंतीची बेजारायाची धग. ती व्हरनो समाधान म्हणलें, संतोष म्हणलें, विशेष देणे आमकां भरचे. आनी ती सकत जावन आसा पवित्रत्म. पवित्रत्म पवित्र सोबेंत, पवित्र सोबेंतल्या हर एका भावार्थ्याचेर इतल्या बळादी रितीन वाव उरता की आज पळया पावस आयलो जाल्यार, वातावरण बरें ना जाल्यार आमी हांगा आयल्या सबारां येवन आसात. हें पवित्रत्म्याच्या सक्तेन मुखलीं थोडीं वरां, थोडीं 3 वरां हांगासर आमी करसूंची. ती बरीं जायचे, फायद्याचीं जायचे. आमचेच ताका आमी कितें करूंक शकना. पवित्रत्म्यावरी मात आमी सकता. तर आमी सक्कणां उबी रावून पवित्रत्म्या पवित्रत्म्या देवून ये, आमचेर देवून ये. आनी आमकां हर एकल्याकी मागोवंक शिकय म्हणून पवित्रत्म्या मोगाळ पवित्रत्म्या देवून ये देवा, बेगीनच ये देवा, आमच्या काळजांत तूं ये देवा म्हणून दोनी हात आमच्या विस्तारून दवरया. दोळे आमचे धांपया. आमचो भाव आमकां गांव कुमो करतलो ताजे सांगता मेळया. आमी फकत गावचें न्ही, गीत म्हळ्यार मागणें तें बेश्टें कांतार म्हणचें न्ही. मागणें काळजांत वाळजे. दोळे धांपून वा कोणाक बूक वापरूंक जाय बूक वापरन बरें करणें गीत गावया. पवित्र सकत आमचे मागचे खातीर मागया. पवित्र आत्म्या मोगळ पवित्र आत्म्या देवोनो ये देवा, बेगीनच ये देवा, आमच्या काळजांत ये. देवोनो ये देवा, बेगीनच ये देवा, आमच्या काळजांत ये. पवित्र सकडां गावया. पवित्र आत्म्या मोगळ पवित्र आत्म्या देवोनो ये देवा, बेगीनच ये देवा, आमच्या काळजांत
ये देवोण ये देवा बेगीनच ये देवा आमच्या काळजात ये सिनै पर्वतार देवाळ विंचलेल्या 70 जणांचेर मोइजेनाचो आत्मो देवान 70 जणांचेर ओतलो ते पवित्र म्हणजे सक्तेन भरले त्या वाच्या सक्तेन भरले आणि प्रवास करून सकले वयर तावन आत्मो देवण आयलो हांगा सक्तेन भरूंक लागलो ह्या देव मंदिराचो म्हणल्यार आमचेरी तत्व पवित्र देवण येवन मागून आमी गावया सिनवय पर्वताचेर देवण तूं आयलोय आमची ताण बघोवंक ये देवा आमच्या काळजान ये देवा म्हणून आमी मागया सिनाय पर्वताचे देवोण तूं आयलो गावया सिनाय पर्वताचे देवोण तूं आयलो आमची ताण बघोवंक ये देवा आमची ताण बागोवंक ये देवा आमच्या काळजान ये आमच्या काळजात ये सगळा आमची ताण बागोवंक ये देवा आमच्या काळजात ये सगळा मागया पवित्र आत्म्या मोगल पवित्र आत्म्या देवण देवोनो ये देवा बेगीनच ये देवा आमच्या काळजात ये आता देवोनो ये देवा बेगीनच ये देवा आमच्या काळजात ये पवित्रत्मो नव्या सोल्ल्यान दिजून पटयिल्लो तो ताच्या 7 देण्यांनी आमकां भरता जानवाई गिन्यान समजोनी बोध विरांत भक्त म्हणली 7 देणी आमचे थंय आसात ती पवित्रत्म्यान दिल्ली ती हे पवित्रत्म्या म्हजेर देवण येवन ह्या समजोनेन ह्या जानवायेन ह्या बुदीन ह्या गिन्यानान ह्या उजवाडान ह्या भक्तीन ह्या भिरांतेन म्हाका भर म्हणून आमी गावया तुज्या देण्यांनी आमकां बळवंत कर सैतानाच्या सक्तेचेर जैत व्हरूंक तुज्या सक्तेन भर म्हणून आमी मागया तुझ्या देण्यानी आमकां बळवंत कर गावया तुझ्या देण्यानी आमकां बळवंत कर सैतानाचे सक्तेर सई सोडो तुझ्या सक्तेन सैतानाचे सैतानाचे सक्तेर सई सोडो तुझ्या सक्तेन पवित्रत्म्या मोगाळ पवित्रत्म्या पवित्र आत्म्या मोगल पवित्र आत्म्या देवण ये देवा देवोनो बेगीच ये देवा बेगीनच ये देवा आमच्या काळजात ये आमच्या काळजात ये देवण ये देवा देवोण ये देवा बेगीनच ये देवा आमच्या काळजात ये तुमची जाप ये पवित्रत्म्या ये म्हणया ये पवित्रत्म्या देवाच्या पवित्रत्म्या ये पवित्रत्म्या स्वतःच्या पवित्रत्म्या ये पवित्रत्म्या येजून पटयल्या पवित्रत्म्या ये पवित्रत्म्या जाणवाय देऊंच्या
पवित्र आत्म्या ये पवित्र आत्म्या उजवाड दिवच्या पवित्र आत्म्या ये पवित्र आत्म्या ओंकार मरेचेर देवण आयल्या पवित्र ये आत्म्या पवित्र आत्म्या पोवी सभेचेर देवण आयल्या पवित्र आत्म्या ये पवित्र आत्म्या अपोस्तलांचेर देवण आयल्या पवित्र आत्म्या ये पवित्र आत्म्या माट्टिरांचेर देवण आयल्या पवित्र आत्म्या ये पवित्र आत्म्या वार्ता प्रसारांचेर देवण आयल्या पवित्र आत्म्या ये पवित्र आत्म्या बापसाहेब बिसाहेब आणि याजकांचेर देवण आयल्या पवित्र आत्म्या ये पवित्र हरी एका आत्म्या भावार्थ्याचेर देवणांच्या पवित्र आत्म्या ये पवित्र मागण्या आत्म्या करताना आमच्या देवणांच्या पवित्र आत्म्या ये पवित्र आत्म्या आमचो भावार्थ घट करच्या पवित्र आत्म्या ये पवित्र आमचो आत्म्या पर्व सोतीर करच्या पवित्र आत्म्या ये पवित्र आमचो आत्म्या मोग जिवाळ करच्या पवित्र आत्म्या ये पवित्र आमच्या आत्म्या संगाता रावूनच्या पवित्र आत्म्या ये पवित्र आमकां आत्म्या सोलो बोळ दिवच्या पवित्र आत्म्या ये पवित्र आत्म्या सैतानाचेर जैत व्हरून बोळ दिवच्या पवित्र ये आत्म्या पवित्र आत्म्या वाईट सक्तेचेर देवण आमकां बोळिवच्या पवित्र आत्म्या ये पवित्र आपायांतल्या आत्म्या अणवरांत आमकां राखणच्या पवित्र आत्म्या ये पवित्र आत्म्या मागीर आमी पिडेच्या वेळार कश्टांच्या काळार शांती समाधान आमकां लाभोवन गूण करूंक ये पवित्र आत्म्या पीडेच्या वेळा कष्टाच्या काळा कवया पीडेच्या वेळा कष्टाच्या शांती समाधान आमकां लाभोवंक शांती समाधान आमकां लाभो गूण कर पवित्र आत्म्या गुण कर पवित्र आत्म्या शांती समाधान शांती समाधान आमकां लाभो गुण कर पवित्र आत्म्या पवित्र आत्म्या पवित्र आत्म्या मोगल पवित्र आत्म्या देवोन ये देवा बेगीनच ये देवा आमच्या काळजांत ये देवोन ये देवा बेगीनच ये देवा आमच्या काळजांत ये एका दर्जार दवरी आनी दोळे धांपून म्हणया देवाच्या पवित्र आत्म्या देवाच्या पवित्र ये देवाच्या पवित्र आत्म्या देवाच्या पवित्र येजून आत्म्या. पटयल्या पवित्र आत्म्या येजून बसयल्या पवित्र बापा आत्म्या. आणि पुता मधल्या बापा आणि पुता मधल्या बापा आणि मोग पुता जावणसच्या पवित्र मोग जावणसच्या आत्म्या पवित्र म्हजेर आत्म्या. देवोण ये म्हजेर देवोण म्हजेर देवोण ये म्हजेर देवोण ये. म्हाका मागणें करूंक म्हाका शिकय मागणें करूंक शिकय म्हाका एकीनपण शिकय म्हाका एकीनपण म्हजो शिकय भावार्थ घट कर तुजो भावार्थ घट कर म्हजो बरवो सोतीर कर तुजो भावार्थ सोतीर कर म्हजो मोग जिवाळ कर तुजो मोग निवार कर. देवाच्या पवित्र आत्म्या देवाच्या देवाच्या पवित्र देवाच्या आत्म्या पवित्र ये आत्म्या. देवाच्या पवित्र ये देवाच्या आत्म्या पवित्र तुझे आत्म्या. राव पाती येता तुझे राव पाती तुझे येता. राव पाती येता तुझे राव पाती तुका येता. उलो मारता तुका उलो मारता. तुझी हांव स्तुती करता तुझी हांव स्तुती तुका करता. महिमा दिता तुका महिमा तुका दिता. अर्गां तुका पाठयता अर्गां पाठयता. देवाच्या पवित्र आत्म्या देवाच्या पवित्र म्हाका आत्म्या. बोल दिवच्या म्हाका पवित्र बोल दिवच्या आत्म्या पवित्र म्हाका आत्म्या. प्रेरण दिवच्या पवित्र म्हाका प्रेरण दिवच्या आत्म्या म्हाका पवित्र आत्म्या. सक्तेन भरच्या पवित्र आत्म्या भरच्या पवित्र म्हजे आत्म्या. संगता राव म्हजे संगता तुझे राव. बोल म्हाका दी तुझे बोल म्हाका तुझे दी. सकत म्हाका दी तुझे सकत म्हाका हो दी. तोड वेळ म्हाका मागणें करूंक म्हाका मागणें करूंक. तूं शिकयताय तूं शिकयताय. तुझे राव बरवसता तुझे राव पाती येता तुझे राव पाती येता. तुजो हांव मोग तुजो हांव मोग करता करता. तुझे संगाता हांव रावता तुज्या संगत हांव रावता भोगसून मोग करूंक सोसून जियोंक जेजूक आमी साक्ष जावंक तुजी कृपा आमकां लाभय म्हणून त्यात पळयतात मॅडम आमी मागया बोक्सून मोकोरो सोसून जिये सगळा बोक्सून मोकोरो सोसून जिये जेजूक आमी साक्ष जावं जेसू कामी साक्ष कृपा लाभय. तुझी कृपा लाभ जेजूक जेसू कामी साक्ष तुझी कृपा लाभ थोडी आत वयर उबारया पवित्र आत्म्या मोगल
पवित्र आत्म्या डोळे दापून देवोण ये देवा बेगीस देवा आमच्या काळसा ये पडल्यान देवोण ये देवा बेगीनच ये देवा आमच्या काळसा दोन्ही हात उभारणं वडल्यान पवित्र आत्म्या मोकळ पवित्र आत्म्या देवो ये देवा बेगीनच ये देवा आमच्या काळसात देवोण ये देवा बेगीनच ये देवा आमच्या काळसात हालेलुया 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 पडल्या परत्यान हालेलुया हालेलुया डोळे दापून ओढल्यान भक्ती बोलान वावरतान पवित्र सकता मागया सकता मागया पवित्र सकता मी बोगया देवाचो पवित्र आत्मा आमकां बोल दिता आमकां सक्तेन भरता आमकां मागो शिकयता ताच्या सक्तेन आमकां भरता पवित्र आत्मा आमकां जाय तो पवित्र आत्मा आमकां जाय ताचें बोल आमकां जाय ताची सकत आमकां जाय ताचे वयन आमी मागो सकना ताचे वयन आमी दिवंक सकना आमी कितेंय करता त्या पवित्र आत्म्यारी हालेलुया 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 ओढल्यान 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 हात उभार धैर्यान सर आमचे दुश्मन सकत सर पिडा सर पक्का सर वाईट शक्ती सगळे पै करून दी आम्ही मागया आम्ही स्तुती करूया आमकां बरी भलायकी मेळो दी कितली स्तुती करता आम्ही तितली चड भलायकी आमकां मेळटा आमच्या मोतीक समाधान मेळटा आमच्या काळजात अजून काय बघता ओढल्यान स्तुती करूया हालेलुया 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 येसुवे 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 Jesus, 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 Jesus. We adore you, we love you, we adore you, we bless you, we glorify you. Hallelujah, 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 hallelujah. Harga Bapa, Radhan Bapa, Ula Bapa, Vandan Tuka, Tuki Tuka, Hallelujah, 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 hallelujah. Yesue, 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 Yesue. Harga Bapa, Radhan Bapa, Ula Bapa, Vandan Tuka, Tuki Tuka, Mahima Tuka. Hallelujah, 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 hallelujah. Dunia dardora, maga terginca Bapa, सर्गीच्या बापा मंगळा terginca Bapa, सर्गीच्या Yesus बापा Kristus आमच्या सोम्या, ख्रिस्त आमच्या पवित्र आत्म्या, तुका आम्ही आराधन करता, तुका आम्ही स्तुती करता, तुका आम्ही महिमा देता. आयसो दीस आमकां फावो केलाय सकाळी फुडें या देव मंदिराक येवचे भाग आमकां दिलाय. अर्गां तुका आराधन तुका वगळा
जाप तुका, वंदन तुका, स्तुती तुका, महिमा तुका. त्रिएका देवा, त्रिएका देवा, आम्ही तुझो मोग करता, आम्ही तुझी स्तुती करता, आम्ही तुका महिमा देता. कालच्या राती, आजच्या सकाळी इतलो बरो आमकां पावस दिवन आमची काळजां म्हणा दादोशी केल्या, ही पृथ्वी थंड केल्याय, पियोंक आमकां उदक दिलाय. अर्गां तुका, आराधन तुका, वगळाप तुका, वंदन तुका, स्तुती तुका, महिमा तुका. हालेलुया, 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 हालेलुया. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. ಯೇಸುವೇ ಸ್ತೋತ್ರ, ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ, ಯೇಸುವೇ ವಂದನೆ, ಯೇಸುವೇ ಮಹಿಮೆ. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Jesus, I love you. वर्षा भाऊ मिनीनो, पास्काच्या काळार आमी आसा. पास्काचो काळ जेजूचें जिवानपण प्रगटता. पास्काचो काळ जेजू जिवान जाला म्हण संतोषान हालेलुया गायता. हो जेजू दिल्लो संतोष समाधान इतलें की 50 दीस तो पास्काचो काळ आचरण करचें म्हण पयस आमकां उलो दिता. ती दादोसकाय, ते पास्का जेजू पास्काच्या फेस्ताची दादोसकाय, ती खुशालाय, तो संतोष आमच्या काळजांत उरोजे म्हण पयस सभा उलो दिता. देखून 50 दीस जिवंत जेजूच्या आमी विशेष रितीन स्तुती गायता. तो पास्काचो संतोष कित्याक सांग पावलो आमकां सांगता. कोरिंथीकांक बरयलें पयलें पत्र अध्याय 15 वाक्य 15 ते 16 म्हणटा, जर तर जेजू जिवंत जावंक ना आमी प्रकट करता तो संदेश व्यर्थ आनी घालें व्यर्थ, आमचो भावार्थय व्यर्थ. देखून आमचो भावार्थ खंय बांदून हाडला, खंयच्याचेर बांदून हाडला? जेजूच्या जिवंतपणाचेर. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. आमचो भावार्थ कोणाचेर बांदून हाडला? जिवंत जेजूचेर. देखून आमी अपुर्व्याचें गीत गायता. खंयचें गीत तें? हालेलुया, जेजू जिवान जाला आनी केदींचो मोरचो ना. देखून अपोस्तल म्हणाले, बापान ताका मेल्ल्यांतलो जिवांत उठयला. ताका आमींत साक्ष, ताका आमींत साक्ष. रोमाकारा अपोस्तलांचे धर्म कृत्यां पुस्तक अध्याय 3 वाक्य 13. बापान जेजूक जिवांत उठयला. कोण साक्ष ताका? अपोस्तल साक्ष. आज कोण साक्ष? जेजूच्या जिवंतपणाक आज कोण साक्ष? आमी साक्ष. आमी कोणाची फाटला उदारां? जिवंत जेजूची. देखून आमी अपुर्ब्याचें गीत गायता. आजी गावयां तें, संतोषान गावयां तें. जेजू जिवंत जाला आनी केदींक सुचलो मोरो सना. हालेलुया गावचें केदाळाय संतोषान. हालेलुया शब्द हिब्रू भाशेचो. हिब्रू भाशेन हालेलुया म्हळ्यार देवाक अर्सिया म्हणून. तो ट्रान्सलेट करूं ना, तो तत्व व्हरला. हालेलुया गायतना संतोषान गायचे. हॅप्पी बर्थडे म्हणटाना कशें गायता आमी? रडोन म्हणटा हांवें, खुशयेन वयता. जनागाना म्हणटाना आमी कशें गायता? संतोषान गायता. देखून हालेलुया म्हणलें संतोषान आमी गावया. हालेलुया, हालेलुया. जेजू जिवान जाला आनी केदींच मरोचो ना म्हणलें गीत आसा. संतोषान आमी ताळयो भेटून बसले करता आमी गावया.
जिवान जेजू ओट्टू गावया. Alleluia, Alleluia, Cristo जीवन झाला आणि केदीस मोरा सोना. ओडल्या सगळा. Alleluia, Alleluia, Cristo जीवन झाला आणि केदीस मोरा सोना. केदाळा पास्काचे ते सकाळी शिळा लोटलेले त्यावेळी अंतर्दुस पाटलो सूर्य उदेलो जिसू पुनर्जीवन झालो. संसारात प्रकाश पास्काचे. पास्काचे ते सकाळी शिळा लोटलेले त्यावेळी अंतर्दुस पोटलो सूर्य उदेलो जिसू पुनर्जीवन झालो. संसारात प्रकाश बांधलो. Alleluia, Alleluia, Cristo जीवन झाला आणि केदीस मोरा सगळा संतोषान. Alleluia, Alleluia, Cristo जीवन झाला आणि केदीस मोरा सोना. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 तुमची जाप जिवान जेजू तुझे राव पातयेता. जिवंत जेजू तुझे हांव पातयेता. जिवंत जेजू तुझे राव पातयेता. जिवंत जेजू तुझे हांव पातयेता. जेजू तू जिवान जाला देखून जिवान जेजू तुझे हांव पातयेता. तुझ्या मरणांतान आमकां सुटका दिल्या देखून जिवंत जेजू तुझे हांव तुझ्या पातयेता. पदकाचेर जैत वेलाय देखून जिवंत जेजू तुझे हांव तो पातयेता. नाली इसायाचो कुरीच जैताचो बेसावाचो कुरीच केलाय देखून जिवंत जेजू तुझे हांव तुझ्या पातयेता. जिवानपणाचो आमकां जिवानपणां सामकें प्रकट केलाय देखून जिवंत जेजू तुझे हांव पातयेता. निराशा आमी करून जो तूं शिकयता देखून जिवंत जेजू तुझे हांव आज पातयेता. सोलवणी मेळ्ळ्यार फाल्यां जैत मेळटलें म्हणून तूं दाखयताय देखून जिवंत जेजू तुझे हांव पातयेता. तुवें मरणाचेर जैत वेलाय देखून जिवंत जेजू तुझे हांव आतां तुवें नापयस केलाय देखून तुझे पुवी सभा तुज्या जिवानपणाचेर तुवें बांदून हाडल्याय देखून जिवंत जेजू तुझे हांव पातयेता. तूं सदांच आमकां जैत लाभयताय देखून जिवंत जेजू तुझे हांव तुवें पातयेता. दुस्मनाचेर वायटाचेर जैत वेलाय देखून जिवंत जेजू तुझे हांव तुवें पातयेता. सैतानाचो पाडाव केलाय देखून तुवें आमकां उजवाड हाडलाय देखूण जिवंत जेजू तुझे हांव तुवें कालो पातयेता. कातान आमकां नवो बरवसो दिलाय देखूण जिवंत जेजू तुझे हांव पातयेता. बाबा बिनो क्रिस्तांवांक आनी हें नांव आसा. कितें नांव तें? संतोश भरीत मनशां. क्रिस्तांवां कोण? कित्याक ती कोणाचेर पाती येतात? जिवांत जाल्ल्या जेजूचेर. देखून क्रिस्तांवांची मुखामळां कशीं आसतात? उरल्यांच्या पर्यंत असतात. मग इल्लें डिफरंस आहात. क्रिस्तांवांच्या मुखामळाक आनी हेरांच्या मुखामळाक कितें व्यत्यास? क्रिस्तांवां चड लिपस्टीक घालतात, उरलीं घालनात. ना, कितें व्यत्यास सांगा? क्रिस्तांवांचे मुखामळ केदाळाय संतुष्ट, खुशाल भरीत. देखून आसो आसता. कित्याक? तांचो जेजू प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. जेजू केदाळाय जिवान जाल्लो आनी केदींच तो मरण. देखून सांग पावल म्हणटा आमकां फिलिपिकारां बरयल्या पत्र अध्याय 4 वाक्य 4 रिजॉयस इन द लॉर्ड. संतोष बरी जाया. कोणाचेर? जिवंत जेजूचेर. देखून आमी आगोस्तीन आमकां म्हणटा क्रिस्तांवां पास्काचो लोक. पास्काचें फेस्त कशें आहलें ह्या वर्सा? बरें आहलें. त्या दीस कितें दोन घरा जेवण घालें आहलें, मीठ मिरसांग आहली की आनी घालें आहलें. साळी दीस कांय नासलेलें, मांस आसलें. व्हेरी गूड. मागीर त्या दिसा तुमी कळलें कापड न्हेसल्यात शिंजीच्या बुधवाराचें.
ना परजळचें माथ्याचेर फुलां आयलीं गी इल्लीं आयलीं वय गे ओके जिंजवार केलो गे ते आदींच ना आं दादले मनशांनी साळी दीस पियोंक बंद केलें सरपात पियोंक सुरू केलें गी हां वय इल्लें इल्लो स्पिरीट घालून इल्लो जीव आयलो इल्लो कुशाल बरी जायचें न्ही गे ओके घरा भितर उजवाड आयलो गी इगर्जेंत डेकोरेशन आसलें गी ओके हालेलुया गायलें गी एकामेका आमी विश केलें गी हॅपी इस्टर म्हळें गी तर क्रिस्तांवां कोण पास्का सो पास्क म्हळ्यार कितें उतरोवचें खंयतन उतरल्यार आमी 40 दिसांच्या प्राजिता उपरांत 50 दिसांच्या पास्काच्या काळा उतरल्या नंबर 1 नंबर 2 पातकातावन जिवंतपणाक आमी उतरून आयले हांव 40 दीस आमी हालेलुया गांव कोणातलें पास्काच्या आयतारा गायन केलें संतोशान गायलें गे बेजारान गायलें संतोशान गायलें देखून सांत आगोस्तिनान म्हणलें क्रिस्तांवां पास्काचो लोक तांचें गायन केलें हालेलुया तांचें गायन देखून आमी पोवून सरू तें हालेलुया कोंकणीन ट्रान्सलेट केल्लें सुरेस्परा जय जय म्हणून तें आतां बंद केलां सुरेस्परा जय जय गायल्यार हालेलुया गायल्ल्या बरी जायना हिब्रू भास ते सिद्ध दवरीचे म्हणून आतां हालेलुयाचो शब्द वापरीचे सुरेस्परा जय जय ना त्या हालेलुया म्हणल्यार शब्द इतलें डीप गी इतलो अर्थ गी ते आमी संतोशान गायचे डान्स करून गायचे क्लॅप करून गायचे ताळयो पेटून गायचे सगळी कूड वापरून गायचे दादोसकान गायचे तर आमी सगळां या रेतीरेक आयिल्लीं संतोश पावया सगळां म्हाका कश्ट आसात बेजाराय आसतली घरचे समस्या आसतले थोड्या फाटी गोवाक बायलेचे समस्ये बायले गोवाचे समस्या आसतले आवय बापा भुरग्यांचे समस्ये भुरग्यांक आनी कोणाचे समस्ये टेन्शनांतले मनशांक कोणी येनात तरी हरी एका घडये आमी कोणाक ध्यान करीचे जिवंत जेजू आमचो जेजू केदाळाय जैतेवंत देखून हालेलुया स्तुती गायताना आमी दादोसकायन भरता तर अपुर्ब्याचें गीत आसा हालेलुया स्तुती आडिवा तुमच्या बंकाणी असल्या बुकाणी आसा तें सगळें आमी बसल्या कडेन संतोशान स्तुती करया हालेलुया गावन आमी पास्काचो लोक जिवंत जेजू आमचो बुन्यादी फातर ताचेर आमची क्रिस्तीजीनी बांदून हाडल्या म्हणून संतोशान आमी गीत आमी गावया तुमच्या बुकान 550 आनी 51 पेज ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೂಯ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಿರಿ ನಮ್ಮ ಯೇಸುವಿಗೆ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಿರಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೂಯ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಿರಿ ನಮ್ಮ ಯೇಸುವಿಗೆ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಿರಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೂಯ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಿರಿ ನಮ್ಮ ಯೇಸುವಿಗೆ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಿರಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೂಯ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಿರಿ ನಮ್ಮ ಯೇಸುವಿಗೆ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲೆಲೂಯ 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 ಸಕಳ ಅಲ್ಲೆಲೂಯ 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 ಶಿಲುಬೆಯ ಯಜ್ಞದಿ ನಿನ್ನ ರಕ್ತವ ಸುರಿಸಿರಿ ಶಿಲುಬೆಯ ಯಜ್ಞದಿ ನಿಮ್ಮ ರಕ್ತವ ಸುರಿಸಿದಿರಿ ಪಾಪ ನಿವಾರಿಸಿ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಿ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡಿದಿರಿ ಪಾಪ ನಿವಾರಿಸಿ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಿ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡಿದಿರಿ ಇದು ಜೀವ ಅಂದಲ್ಲ ಅದೇ ಗುಣ ಅಲ್ಲೆಲೂಯ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಿರಿ ಮಾಡಿರಿ
ನಮ್ಮ ಯೇಸುವಿಗೆ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಿರಿ ಮಾಡಿರಿ ಅಲ್ಲೇಲೂಯ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಿರಿ ನಮ್ಮ ಯೇಸುವಿಗೆ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಿರಿ ಅಲ್ಲೇಲೂಯ 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 ಗೊಳದಂಪೋಟ್ ಅಲ್ಲೇಲೂಯ 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 ನನ್ನಯ ಜೀವಿತದಿ ಸದಾ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಸ್ಮರಿಸುವೆನು ನನ್ನ ಜೀವಿತದಿ ಸದಾ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಸ್ಮರಿಸುವೆನು ನಿನ್ನಾತ್ಮ ಹೊಂದಿ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತ ಅರಿತು ಬಾಳುವೆ ನಾನೆಂದು ನಿನ್ನಾತ್ಮ ಹೊಂದಿ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತ ಅರಿತು ಬಾಳುವೆ ನಾನೆಂದು ಅಲ್ಲೇಲೂಯ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಿರಿ ಮಾಡಿರಿ ನಮ್ಮ ಯೇಸುವಿಗೆ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಿರಿ ಮಾಡಿರಿ ಅಲ್ಲೇಲೂಯ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿರಿ ನಮ್ಮ ಯೇಸುವಿಗೆ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಿರಿ ಮಾಡಿರಿ ಅಲ್ಲೇಲೂಯ 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मिनिनो देवाच्या उत्तर ऐकून माहिती जाऊया आम्हा कोणी एक काणीक दिताना आम्हा कितें जाता संतोष भोगता काणीक ती ल्हान जावन दी व्हड जावन दी केदाळ ती आमी काणीक म्हणटा केदाळ आमी ती गिफ्ट म्हणटा तुवें मोलाक काणीक तें गिफ्ट म्हणटा ते ना गिफ्ट म्हणजे केदाळा हां फ्री दिताना गिफ्ट केदें व्हडलें पळयना आमी कोणे दिल्लें हां तुमच्या बोटान आसली मुदी पळया कोणें दिल्ली 1000च्या दिसा सासू मायन शिवल्ली ही मुदी ही म्हज्या न्हवऱ्यान घाल्ली व्हंकलेन घाल्ली ती ऑर्डिनरी जावन दी बंगाराची जावन दी एक नेल कट्टर ल्हानशें नेल कट्टर ऑर्डिनरी नेल कट्टर कोणें दिल्लें हां दुबय गेल्ल्या वेळार ताणें दिल्लें ही पेन्सील ऑर्डिनरी पेन्सील ही कोणें दिल्ली विगारान दिल्ली म्हणटा भुरगो पळया धर्माक दिल्या पूण फ्री दिल्या मनशांनी दिल्लें कलें आसूं बरो तें आज आसलें फाल्यां आळू वता पूण देवान दिल्लें हां शाश्वीत देखून आमी म्हणटा कितें म्हणटा कन्नडांत मानव ಕೊಟ್ಟರೆ ಮನೆತನಕ मागीर देवर ಕೊಟ್ಟರೆ कोणे तनक आमचे लागीं आसचें मानव ಕೊಟ್ಟ की देवर ಕೊಟ್ಟದ್ದು चड ಇದು देवर ಕೊಟ್ಟದ್ದು की मानव ಕೊಟ್ಟದ್ದು तर खंयचे आमी चड गामान दिजे मानव ಕೊಟ್ಟ की जायचे थोड्यांक मानवान कितलें दिल्यार खबर आसना कितलें दिल्यार एक थँक्यू म्हणची सोय आसना उपकार बाळगची सोय आसना देवान दिल्लें देखून सांग पावल म्हणटाणें
तुवें जोडुल्लें पूण देवान दिनातलें कितें आहा तुज्या लागीं व्हडलें गर्व आनी बडाय उलय नाका तुज्या कितें आसलें तें कोणें दिल्लें आतां ह्या पास्काच्या काळार जेजून आमकां दिल्लें व्हडलें देणें खंयचें पवित्र आत्मा ओके मागीर वेगळी सांगना कारण ते येता येता तुम्ही सारकें आन्सर दिना देखून आतां आयलो रावून दी ह्या पास्काच्या काळार जेजून दिल्लें व्हडलें देणें खंयचें पवित्र आत्मा आनी पेंतेकोस्तांत दिसात जिवान जेजून कितें म्हणलें आपोस्तालांत दिश्टी पडलें तक्षण समाधान शांती जेजून दिलें व्हडलें देणें खंयचें शांती शांती खंय मेळटा शांती तें स्त्रीकय मेळो बरो शांती तें शांती नाका आमकां समाधान शांती खंयच्या सुपर मार्केटांत दिना जयलक्ष्मी टॅक्सटायलांत दिना तें एकल्यान मात दिवचें कोणें तें जिवान जेजून तर ह्या पास्काच्या काळार जेजून दिवचें वर्तें देणें जिवान जेजून दिवचें देणें खंयचें तें आमी आयकूंक सगळां उबी रावया सर्वेस पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवे आसूं जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुमिया अध्याय 14 वाक्य 20 आनी 7 जेजू म्हणालो समाधान तुमचे थंय हांव दवरून येता म्हजें समाधान तुमकां दिता संवसार असलें समाधान दिवंक शकना तुमी कंद काडची सोडा तुमी भियेवचें नाका देवाचें उतर हें वखणी तुका क्रिस्त बश्या भावां भयणीनो तुमचे पळय कितलीं जाणां रोमा गेल्या आनी हांव ना रोमा गेल्या जाल्यार सान पेद्रूच्या बाजिलिकांत वातिकनांत मोरयेर जेजूची निर्जीव कूड घेवन बसोवन उस्क्यार घेवन बसून आसचें पियेतास मायकलांजेलो कलाकारान उडयल्लें व्हडली एक स्टॅच्यू आसा इमाज आसा 1972 वर्साच्या मे म्हयन्याच्या 20 आनी 1 तारीखेर एका दुश्कर्मीन येदी व्हडली इमाज ताचेर हल्लो चलोवन पिटो केली सगळी इमाज पिटो केली दुसरे दिसा वार्तापत्रांनी सांगलें सोमतराच्या नांवार ती पियेता पिटो गेल्या ती आनी सोमा करच्या बरी ना पूण मेजून 9 म्हयन्यांनी वातिकनाच्या म्युझियमाच्या निर्देशकान आनी हेरांनी मेळून त्या इमाजे पयलें रूप दिलें आनी 1973 वर्साच्या मार्चाच्या 23 तारखेर ती परत सकणां पळोवंक ती उगडली आनी त्या वेळार त्या इमाजेक रूप दिल्ल्या त्या कलाकारांनी म्हळें आमकां आमच्या मोगाच्या पिडेस्त मनशाच्या कटल्या बोगलेन रावून सेवा दिल्ले परी बोगलें ह्या अपुर्ब्याच्या इमाजेक नवो रूप दिवचें बाग वा बेसां जाल्ली ती परत एक करचें बाग आमकां फावो जालें इमाज बेसां जाल्ली इमाज येरेल्ली इमाज पुटुल्ली इमाज देसवाड जाल्ली ती घोडसून हाडली संवसार पुटुल्लो संवसार पातकावर येरेल्लो संवसार देसवाड जाल्लो संवसार वांटे पांटे जाल्लो संवसार एक करूंक येरेल्लें सारकें करूंक तुटुल्लें घोडसून हाडूंक पयस गेल्लें सांगात हाडूंक देव मनीस जालो आनी आमचे मदें आयलो आनी तो देव मनीस जावन ह्या संवसार येताना जल्मताना सर्गार्थान आंग बडव्यान हें गायन केलें लुकाचो वांजेल अध्याय 2 वाक्य 14 कितें तें गायन लुकाचो वांजेल अध्याय 2 वाक्य 14 आनंद देवाक आती उन्नाती मागीर रे बटी महिमा गायतना म्हणटा हांव लुकाचो वांजेल अध्याय 2 वाक्य 14 आनंद देवा उन्नाती आनी शांती
हा शांती देवा म्हणवले त्या मनशांक संवसारी. प्रेज द लॉर्ड. तर जेजू ह्या संवसार येता आसतना अन्न आयिल्लो पयिल्लें दिरवें खंयचें? शांतीचें. देव कित्याक मनीस जालो? शांती हाडूं, समाधान हाडूं. आज जर एकलो मनीस सोदता पयशांत घर आसा, भांगार आसा, कित्याक ना? समाधान ना. एकल्या पळयल्यार एकल्या जायना. आज कितलेशा गोवांक बायले पळयल्यार जायना. आज कितलेशा बायलांक गोवाक पळयल्यार जायना. कितलेशा भावांक तांच्यात भयणी पळयल्यार जायना. तुमकां कळीत आसतलें. कितल्याच भयण्यांक तांच्यात भावा पळयल्यार जायना. एका आवयच्या गर्भांत न्हिदिल्ली. कितलेशा आवय बापायक तांच्यात पुताक वा धुवे पळयल्यार जायना. आज कितलेशीं भुरगीं आहात आवय बापायक दुस्माना बरीं पळोवचीं आहात. तुमकां कळयता. कित्याक ना? समाधान ना. कितलीं आवय बापाय म्हणना ते पळय काजर जावच्या पयलें सोमा आसलो. काजर जाल्ल्या प्रमाणे मुस्कारी पळयना. कितें जालें काय? बायल्या गावाच्या पयलें सोमा आसलो. बायल्या गांवा गेल्लो 4 कास जाल्ल्यांत मुस्कारी पळयना. भवानी भयणी आज मनीस सोदता. कितें सोदता? आमच्या तर भारत राष्ट्रांत पळया ओटाचे दीस लागीं आयले. आमकां सगळ्यांक जाय. कितें जाय? कितें जाय? कसलो सरकार जाय? समाधान वत्तलो. पेटच्या त्या उज्याक तेल वत्तलो न्ही. सगळं आमकां जाय समाधान. हेर येल्लें जॉयंट करतले. कुडके जाल्ले जॉयंट करतले. वांगडे गेल्ले फाटी हाडटले. बाबांक मोग शिकयतले. बाबांक बाबण्यांक दुस्मानाय न्ही. आमच्याच समाजान आमी एकामेकाच्या घरा येताले बसताले उलयताले खंयची जात खंयची धर्म पळयनातले. आज आमची परिस्थिती खूब जाल्या की एकामेका दुबावान पळोवचे दीस उदेल्यात. एकामेका पात येवचे दीस उदेल्या कश्टांतल्यात. देखून आज आमी सगळें आमकां समाधान जाय. आमकां सगळें सांगाता दवरतले व्यक्ती जाय. एकामेका दुस्मान दाखोवचें न्ही. सांगाता दवरतले मनीस जाय. हरी एक मुखेली तसलो जाय. समाधान आमकां जाय. असलें समाधान आयिल्लो जेजू आनी जेजू मान. देखून जेजू जावन आसा समाधान वतुल्लो, समाधान ओंपुल्लो, समाधानाचो दातार तो. देखून सांग पावलो एफेसकारांक बरोवन म्हणटा जेजू समाधान हाडून आयलो मात्र न्ही. तो म्हळ्यार कितें म्हणटा पळया एफेसकारांक बरयलें पत्र अध्याय 2 वाक्य 14. तोच समाधान. एफेसकारांक पत्र अध्याय 2 वाक्य 14 तान 15. कितें म्हळां कोण वाचतात? एफेसकारांक पत्र अध्याय 2 वाक्य 14 आनी 15. क्रिस्तच आमची आणि तुमची शांती. प्रेज द लॉर्ड. म्हणयांगे क्रिस्तच आमची आणि तुमची शांती. मुखार बाय मुखारसी वास. हेर जातींक एकवट येयल्ले हेर येयल्ले न्ही. एकवट येयल्ले ताणेंच मागीर दुस्मान काय असो पागोर आपल्यात रक्ता मासा ताणें कोस लावन घाला. धर्मशास्त्र मागीर ताणें शांती स्थापन केल्या. प्रेज द लॉर्ड. जेजून दुस्मान काय कान उडोवन
शांती स्थापन मागीर नाश केल्ले वरवीं प्रेज द लॉर्ड. थँक्यू. बोस बॅक. पळया जेजून दोरो कोसलावन कितें बांदला? सोंको बांदला. आमकां सोंको जाय की दोरे जाय? दोरे जाय की सोंके जाय? दोनी जाय नाल्यार आमची आसतना कोणी म्हणोंगा. पूण आमकां धर्मा मदें जाती गाती मदें कितें जाय? सोंको जाय की दोरे जाय? कोणें दोरे कोसलायले? कशें? एक देव आनी आमचे मदें उबें आनी एक आमच्या आनी पेल्या मदें. हे शांती समाधान जेजू हाडून आयलो. जेजूच्या काळार पालेस्तिनाची परिस्थिती बरी नासली. थंयसर परकी लोक रोमाचो लोक राजवडकी चलयतालो आनी पालेस्तिनाच्यांनी रोमाक सूंक वासूल दिवंक आसलें. आमच्या गांवांत भारतांत ब्रिटीश आसल्या बरी आनी त्या आयिल्ल्या वरवीं रोमाकार पालेस्तीन आयिल्ल्या वरवीं पंगड जाले. कसले पंगड? फारिजेव, साधुसेव, मागीर शास्त्री आनी हेर म्हणून सांगून आनी हे पुरो पंगड एकामेकाक घुसपड उरले, वांटे पांटे जाल्ले. हांचे मदें सादो लोक कश्ट जातालो. एकामेका दुस्मानकान पळयताले. संबंद येरेल्ले. काळजा मनां तूट उरली. बेजाराय राज करताली. एका देवाची ओळख दिवंक जेजू आयलो. उबारिल्ल्या दुस्मानकाचे दोरे कोसलान घालूंक जेजू आयलो. वायट संगती नापयस करूंक जेजू आयलो. बाबांक, बोबोण्यांक, आवयक, बापायक, शेजाऱ्यांक एक करूंक दोळे कोसलावन सोंको बांदूंक जेजू आयलो. शांतीचो सोंको, समाधानाचो सोंको, ब्रिज. आज आमकां जाय तो सोंको. शांतीचो, समाधानाचो, मोगाचो, एकवटाचो, तंतुचाचो. अपुर्ब्याचें गीत आसा, मोगाळ शांती सागोरा म्हणलें गिता. तुमच्या कोंकणी भक्ती गितां बुकांनी तें आसा. जेजू शांतीचो सागोर, समाधानाचें बिडार आमी सगळ्यां मागया. हांवें जायचें शांतीचें बिडार. आमच्या घरा समाधान ना, समाधान ना. समाधान कोणें ओंपिजे? कोणें? हांवें. लात्या भशेन तें सांगणी आसा. नो वन कॅन गीव वॉट इट डजंट हॅव. इंग्लिशान आमचे लागीं नातलें आमी दिवंक जाता. पयलें हांव म्हजे भितर आसाचें. हांवें घरा वचोन शांती समाधानाचें बी ओंपिजे ताणें दिवचें. ताका उलो मारया, ताका आराधना करया, ताची स्तुती करया आनी मोगाळ शांती सागोरा म्हणलें. डी कोंकणी भक्ती गितांनी D69 D69 मोगाळ शांती सागोरा म्हणलें गीत आमी गावया. तगडा. मोगाळ शांती सागोरा आमच्या दयाळ सोडवणदारा. जेजू आमच्या पोसणारा लाभची जीवदातारा. तगडा. मोगाळ शांती सागोरा आमच्या दयाळ सोडवणदारा. जेजू आमच्या पोसणारा लाभची जीवदातारा. जेजू शांती सागोर ताजें तें कितें आसा? ताजें आसा ती मोवाळाई, ताजें आसा काकुळट, ती दयाळाई. दैवीकरण आमकां दिवन ती दयाळाई, ती काकुळट आमकां तो भरता देखून आमी मागया. कितली मोवाळ काकुळ तुजी, आमची ती बरी म्हणून आमी मागया. कितली मोवाळ काकुळ तुजी, असीम दयाळाय सर्गीची. दैवीक आनंदा दोस्तरची, पवित्रची नामची. कितली मोवाळ काकुळ तुजी, असीम दयाळाय
सर्गिंची दैविक आनंदादोस्तरची पवित्रची नामची देखून सगळा मोगल शांती सागोरा आमच्या दयाल सोडवणारा जेजू आमच्या पोसणारा लाभाची जीवदातारा जेजू मोगाचो शांतीचो सागोर तो सागोर खंय आता आमच्या काळजान बिडार कर आमकां सांगात दी तुज्या शांतीपणा वरवीं समाधाना वरवीं आमकां सेवेची मनशां कर आनी आमकां एक दीस शांतीची समाधानाची मनशां कर सरका करून पावय म्हणून आमी मागया दुसऱ्यांच्या राणां आमच्या काळसानी करबिडा पाटय सांगात आमच्या पोयना सेवे स्पिरितान आमकां पावय दयेन सर्गा आमच्या काळसानी करबिडा पाटय सांगात आमच्या पोयना सेवे स्पिरितान आमकां दयेन सर्गा सांगाता मोगाळ शांती सागोरा आमच्या दयाल सोडवणारा जेजू आमच्या पोसणारा लाभची जीवदातारा मोगाळ शांती सागोरा आमच्या दयाल सोडवणारा जेजू आमच्या पोसणारा लाभची जीवदातारा जीवन जेजू आमच्या मदें आसा ताचे आमी मागया तुमची जाप शांती सागोरा आमी तुका वंदिता म्हणया शांती सागोरा आमी तुका वंदिता जेजू देवाच्या पुता शांती सागोरा आमी तुका वंदिता जेजू मोरयेमायाच्या पुता शांती सागोरा आमी तुका वंदिता जेजू बापा आनी पवित्रत्म्याच्या बांदातान उपज आयिल्ल्या शांती सागोरा आमी तुका जेजू वंदिता आमच्या शांतीच्या सागोरा शांती सागोरा आमी तुका वंदिता जेजू शांती दातारा शांती शांती सागोरा आमी तुका वंदिता जेजू आमच्या काळजामणी समाधान वमतेल्या शांती सागोरा आमी तुका वंदिता जेजू येरेल्ली तुटुल्ली काळजां एक करतेल्या शांती सागोरा आमी तुका वंदिता जेजू दुस्मण काय बदला भाव बांधापण वाडयतेल्या शांती सागोरा आमी तुका वंदिता जेजू दुस्मण कायचे पागोर देसवाड करण मोगाचे सोंके बांधतेल्या शांती सागोरा आमी तुका वंदिता समाजेंत एक मन एक काळीज आसा करतेल्या शांती सागोरा आमी तुका वंदिता बाबा मिनिनो आज आमी घरा येताना ಎಂತ ವರಿಜೆ ಸ್ಟಾಲ್ ಆಗೋಸೋ ನೋಕೊಂತ ಬೆಂತಿನ ಬರೋವರ तें व्हरना जाल्यार व्हडणी पूण घरा येताना आमी सगळे हांवें आनी तुमी व्हरोजे आज आमच्या कितलेशा कुटुंबां आनी फकत एक ल्हानशे एक मोई साबुल्या खातीर मोई आसली हस्त केल्ले घडितात जेवताना एक कॅस मेळिल्ल्या खातीर बायलेक मारून घरा धांवडायल्यात गोवाण येताना एक पॅकेट दूद हाडिना घातलें डायवर्स दिल्ल्यात म्हळ्यार उलोवन उलोवन गलाटो जावन ल्हानशें आसलें व्हडलें करूंक जाय पूण व्हडलें आसलें कितलेशे घोव जेवताना कॅस मेळ्ळ्यार कालें करतात उदयवाणीर घालतात गे खबर आसना कॅस मेळ्ळें म्हूण थोडे कॅस मेळ्ळ्यार उदयवाणीर मात्र वॉट्सॅपार फोटो काडून धाडटात सकाळान हांगा जेवताना कॅस मेळ्ळो मूस मेळ्ळो पळया हांगा आयिल्लीं आज आमी सकाळां घरा येताना समस्या असती येते असल्यार ते मुय येते ते कर्ण करचे सकत आमकां जाय समाधान म्हळ्यार तें सुपर मार्केटांत पुरो मेळटा मेडिकल शॉपांत पुरण म्हणजे गुळयो मेळटात ल्हान आसलें नपयस करचें मेळटा गी गोवान केल्ले सुकी
दोळे दांपण समाधानान बोगसूंचे मेळटा गी बायलेन केल्ल्यो सुखी दोळे दांपण ना म्हणचे बरें मेळटा गी म्हजे आसतल्या पाद्र्या बाण केल्ल्यो सुखी वण ना म्हणचे लोक मेळटा गी वा लोकांन केल्ली ल्हान सूख व्हडली न्हय म्हणून बोगसूंचे पाद्र्या मेळटात गी सगळ्यांक तें लागू जाता म्हाकाय लागू जाता तुकाय लागू जाता सगळ्यांक पाप साहेबा पर्यंत हर एक लागू जाता आमी समाधानाची मनशां जायचे आमच्या घरा म्हळ्यार जेवंक आसा खावंक आसा भांगर आसा एफडी आसा पेट्यांत माजरांत वाहनांत 4 मोबायलांत घरा भितर अमेरिका दिसता ऑस्ट्रेलिया दिसता पूण घरा भितर बायले थंय मनीस दिसना वाघ दिसता गोवा थंय मनीस दिसना बल्ब दिसता कित्याक ना समाधान ना देखून आज हांगा आसले आमी बेश्टें येवन हांव बेश्टें आयलें हांव बसलें हांव भांग कोण करना घरा घेचें ना आमकां हेच आसतना मास्टर म्हणटालो ಬರುವುದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುವುದು ಬೆಂಚು ಬಿಸಿ ಮಾಡುವುದು ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವುದು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬೆಂಚಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಯಾಕೆ ಬಂದದ್ದು ಈ ಕಿವಿಯಿಂದ ಕೇಳಿ ಈ ಕಿವಿಯಿಂದ ಕಳುವುದಲ್ಲ ಎರಡೂ ಕಿವಿಯಿಂದ ಕೇಳಿ ಕಾಲಿನ ಬೆರಳು ತನಕ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಯಾರಿದ್ದು ಮೊದಲ ನನ್ನದು ಮಣಿಪಾಸಿದ್ದು ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮದು रेतीरमळ्यार तें बेश्टें आयकून सवयच्या बळांनी देखून आज आमी सगळ्यांनी घरा येताना 1 इंच 1 अंश काल व्हरून सोजे दूद समाधान समाधान व्हरून समाधान म्हळ्यार कितें मुखासियान अर्जेंटीना आनी चिली राष्ट्रां तांच्या मदें ते पर्वत आहा खंय त्या पर्वताचें नाव आसा एंडेस माउंटन त्या माउंटनाच्या वयर एक जेजूची मजबूत इमाज आसा खंय इमाज व्हडली ती पर्वताच्या वयर कशी गेली गी म्हण ताका म्हणटात ही दोनी राष्ट्रां पळय झुजाक भायर सरलीं खंय कित्याक थोड्या जाग्या खातीर थोड्या एकरो जाग्या खातीर अर्जेंटिना म्हणटा तो जागो म्हजो चिली राष्ट्र म्हणटा तो जागो म्हजो तुजो न्ही म्हजो म्हजो न्ही तुजो तुजो म्हजो तुजो म्हजो निमाणें आतां पळय काल जावन आसा राष्ट्रांनी इस्रायल आनी इराक वा गाजा झुजाक देवलीं बऱ्या दिसा खंयच्या दिसा पास्काच्या फेस्ता दिसा खंय मस्तूरसां आली लोकांक झूज नाका आसलें आनी त्या वेळार अर्जेंटिनाचे पुरा बी साहेब आनी चिली राष्ट्राचे पुरा बी साहेब ओट्टूक आयले पळया अर्जेंटिना आनी चिली राष्ट्राच्या सरकारा सांगात हाडलें झगडें नाका झगडें नाका झगड्या वरवीं समाधान येवचें ना देश वाड जाता समाधान करया जेजूच्या पास्काच्या फेस्ता दिसा दोनी राष्ट्राच्या बिस्पांनी अर्जेंटिना आनी चिली राष्ट्रां सांगात हाडन शांतीचीं सुत्रां वापरलीं शांतीचीं सुत्रां सांगात हाडलीं आनी निचेव केलो कितें निचेव मिलिटरीची पुरा आतेरां आयिल्लीं झुजोवंक पुरा लोंकडां पळय लोंकोडां पळय मिलिटरीची पुरा कड येयलें खंय मिलिटरीची आतेरां लोंकोड पुरा कड येयलें कडोवन घालें गेलें कोडोवन मिलिटरीची पुरा आतेरां कोडोवन कालें गेली ही सिमेंटेची लोंकडाची जीवान जेजूची ही माज केली दोन्ही राष्ट्रांनी लोंकड करकून आनी ओडली इमाज ती भोवशा ओडले घेत ती ओडले आतेरां करकू जाला कितलो वेळ जाय आनी मुळांत बरोवन घालें खंय चिली आनी अर्जेंटिना राष्ट्रा मदें उपजल्लें आतां समाधान उपजलां तें नास जाय जाल्यार वो पर्वत सगळो धूळ जायचे व्हडली माज एंडीज पर्वताच्या वयर दवरून मुळांत बरोवन घालें चिली आनी अर्जेंटिना राष्ट्रांनी शांतीची सुत्रां गुंतून हाडल्यांत ती ह्या इमाजीच्या मुळांत दवरता जिवंत जेजून पास्काच्या फेस्ता दिसा झूज नपयस करून राष्ट्रां एक केलीं तें शांती समाधान परत नास जाय जाल्यार हो येदो व्हडलो पर्वत धुळी समोयत जायचे इसाया प्रवाद्यान म्हणलें अध्याय 50:4 वाक्य 10 पर्वत आपलें स्थान सोडून वेतीत
दोंगर हालोंक शकतीत पूण म्हजो विश्वासी मोग केदींच हालचो ना. उडोलता मी म्हळें देवर कोट्टा रे कोण येता नाका. शांतीची सुत्रां बरोवन घाल्ली, स्थापन जाली, घट उरली. शांती आनी समाधान जिवंत जेजूचें देणें. जेजू म्हणटा हळे पेटच्या उज्याक तेल वती नाका. कोण एकलो म्हज्या लागीं म्हणटालो आदल्या घरांनी बरो पयलें बरो समाधान म्हणल्यार तें सुपर मार्केटांत पुरो मेळटा, मेडिकल शॉपांत पुरो नमुन्याच्यो गुळयो मेळटात. ल्हान आसलें नपयस करचें मेळटा गी. गोवान केल्ले सुकी दोळे दांपण समाधानान बोगसूचें मेळटा गी. बायलेन केल्ल्यो सुकी दोळे दांपण ना म्हणचे बरें मेळटा गी. म्हजे आसतल्या पाद्र्या बाण केल्ल्यो सुकी वण ना म्हणचे लोक मेळटा गी. वा लोकांन केल्ली ल्हान सूक व्हडली न्हय म्हणून बोगसूचें पाद्र्या मेळटात गी. सगळ्यांक तें लागू जाता. म्हाकाय लागू जाता, तुकाय लागू जाता, सगळ्यांक पापसाहेबा पर्यंत हर एक लागू जाता. आमी समाधानाची मनशां जायचे. आमच्या घरा म्हळें जेवंक आसा, खावंक आसा, भांगर आसा, एफडी आसा, पेट्यांत, माजरांत, वाहनांत, 4 मोबायलांत. घरा भितर अमेरिका दिसता, ऑस्ट्रेलिया दिसता, पूण घरा भितर बायले तें मनीस दिसना, वाग दिसता. गोवा तें मनीस दिसना, बल्ब दिसता. कित्याक ना? समाधान ना. देखून आज हांगा आसले आमी बेश्टें येवन हांव बेश्टें आयलें हांव बसलें हांव भांग कोण करना घरा घेचें ना. आमकां हेच आसतना मास्टर म्हणटालो ಬರುವುದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುವುದು ಬೆಂಚು ಬಿಸಿ ಮಾಡುವುದು ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವುದು. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬೆಂಚಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಯಾಕೆ ಬಂದದ್ದು? ಈ ಕಿವಿಯಿಂದ ಕೇಳಿ ಈ ಕಿವಿಯಿಂದ ಕಳಿದಲ್ಲ, ಎರಡೂ ಕಿವಿಯಿಂದ ಕೇಳಿ ಕಾಲಿನ ಬೆರಳು ತನಕ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಯಾರಿದ್ದು? ಮೊದಲ ನನ್ನದು ಮಣಿಪಾಸಿದ್ದು, ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮದು. रेतीर ते बेश्ट हांवें कोण सवयच्या बळांनी देखून आज आमी सगळ्यांनी घरा येताना 1 इंच 1 अंश कालवर नसोजे दूद समाधान समाधान वर नसो. समाधान म्हळ्यार कितें? मुखासी अर्जेंटीना आनी चिली राष्ट्रां तांच्या मदें ते पर्वत आहा खंय, त्या पर्वताचें नाव आसा एंडेस माउंटन. त्या माउंटनाच्या वयर एक जेजूची मजबूत इमाज आसा खंय, इमाज व्हडली. ती पर्वताच्या वयर कशी गेली गी म्हण ताका म्हणटात. ही दोनी राष्ट्रां पळय झुजाक भायर सरली खंय. कित्याक? थोड्या जाग्या खातीर, थोड्या एकरो जाग्या खातीर. अर्जेंटिना म्हणटा तो जागो म्हजो, चिली राष्ट्र म्हणटा तो जागो म्हजो, तुजो न्ही म्हजो, म्हजो न्ही तुजो, तुजो म्हजो, तुजो म्हजो निमाणें. आतां म्हळ्यार काल जावन आसा राष्ट्रांनी, इज्रायलांनी, इराक, गाझा झुजाक देवली. बऱ्या दिसा, खंयच्या दिसा? पास्काच्या फेस्ता दिसा खंय मस्तूर सांगली. लोकांक झुजू नाका आसलें. आनी त्या वेळार अर्जेंटिनाचे पूर अबी साहेब आनी चिली राष्ट्राचे पूर अबी साहेब ओट्टूक आयले. पळया, अर्जेंटिना आनी चिली राष्ट्राच्या सरकारा सांगात हाडलें झगडें नाका, झगडें नाका, झगड्या वरवीं समाधान येवचें ना. देश वाड जाता, समाधान करया, समाधान करया. जेजूच्या पास्काच्या फेस्ता दिसा दोनी राष्ट्राच्या बिस्पांनी अर्जेंटिना आनी चिली राष्ट्रां सांगात हाडन शांतीची सुत्रां वापरलीं, शांतीची सुत्रां सांगात हाडलीं आनी निचेव केलो. कितें निचेव? मिलिटरीची पुरा आतेरां आयिल्लीं झुजोवंक. पुरा लोंकोडां पळय मिलिटरीची पुरा कड येयलें खंय. मिलिटरीची आतेरां लोंकोड पुरा कड येयलें. कडोवन घालें गेलें. कोडोवन मिलिटरीची पुरा आतेरां कोडोवन कालें गेली ही सिमेंटेची लोंकडाची जिवान जेजूची इमाज केली. दोन्ही राष्ट्रांनी लोंकड करकून.
आनी ओडली मास ती भौशा ओडले घेत ओडले आतां कोरक जाला कितलो वेळ जाय आनी मुळां आतां बरोवन घालें खंय चिली आनी अर्जेंटिना राष्ट्रामध्ये उपजल्लें आतां समाधान उपजलां तें नास जाय जाल्यार वो परवत सगळो धूळ जायचे व्हडली मात अँडीज पर्वताच्या वयर दवरून मुळांत बरोवन घालें चिली आनी अर्जेंटिना राष्ट्रांनी शांतीची सुत्रां गुंतून हाडल्यांत ती ह्या इमाजीच्या मुळांत दवरता जिवंत जेजून पास्काच्या फेस्ता दिसा झुजू नपयस करून राष्ट्रां एक केली ते शांती समाधान परत नास जाय जाल्यार हो येदो व्हडलो पर्वत धुळी समोयत जायचे इजाया प्रवाद्यान म्हणलें अध्याय 50:4 वाक्य 10 पर्वत आपलें स्थान सोडून वेतीत दोंगर आलोंक सकतीत पूण म्हजो विश्वासी मोग केदींच हालचो ना उडोलता मी म्हळें देवर कोट्टा रे कोणें तानाका शांतीची सुत्रां बरोवन घाल्ली स्थापन जाली घट उरली शांती आनी समाधान जिवंत जेजूचें देणें जेजू म्हणटा हळे पेटच्या उज्याक तेल वती नाका कोण एकलो म्हज्या लागीं म्हणटालो आदल्या घरांनी बरा पयलें बरा माटो घालताले मोटलांच्या काजाराक बरा आनी काजाराच्या वेळार एका चेंबांत इल्लो सोरोय वांट्टाले लेकाचें खंय एका माटवा उजो लागलो खंय सक्कडांनी उदा उडयतना एकल्याच्या चेंबान सोरो आलो सोरोत तुगान उडयलो माटवाक उजो सडलो की उणो जालो आं वता आज तेत चेंबांनी सोरो कान उडोवचे सडल्यात अर्थ पेटच्या तेलाक उज्याक तेल वच्चे सडल्यात ल्हानशें आसलें व्हडलें करचें सडल्यात पळयात दोनूय राष्ट्रांचे बी साहेब सांगाता मेळिल्ल्या वरवीं देसवाट उणी जाली हळल्यांनी गेल्यार म्हणटात पेटो धांवडावन आयल्यार घरचीं कितें म्हणटात ये पेट्या फाटी ये म्हणटात न्ही गे आनी थोड्या घरांनी गेले म्हणटात चू 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 वच फाटल्यान धांव म्हणटात धांवडायतात असल मनीस सडल्यात देखून हांवें आनी तुवें जेजू क्रिस्ताची पाटलावदारांनी ना दोरे कोसलायजे सोंके बांदीजे पेटच्या उज्याक तेल वती ना आनी घाले वतीजे उदा वतून उजो पालवेजे हे जेजून हाडलें शांती समाधान हे जेजून वतलें शांती समाधान जेजूक धरताना पेद्रोन कितें भायर काडली तालवार भायर काडली आनी ह्या जगाच्या साकराचे कान कापलो जेजून कितें म्हळें वेप शाबास पेद्रो बरें केलें तुवें म्हळें की जेजून कितें म्हळें तुजी तालवार हां पोत्यान घाल कित्या हां कुडसिया मुखारसिया हे देवा म्हज्या तितल्यान तुगे म्हणलें जेजून पोत्यान घाल नाल्यार गोणयेन घाल म्हणलें गे तुजी तालवार पोत्यान घाल मागीर नेक्स्ट इम्पॉर्टंट हां कोण तालवार हां हातीक घेता गी हां तो ही आज काही वाचून येवना उदयवाणी मात्र वाचून आयल्या आज हां कोण तालवार हातीक घेता गी तो तालवारीन नास जातलो बाच्या पावली आमी कोणच्या ओके देखून जेजू म्हणे तालवार पोत्यान घाल उज्यान उजो पालवोंक जायना बदल्या उज्या खाले वत आमच्या घरा आमी आतां फाटणी वचून आमी पयलीं वचून खाले वतीजे हां पेटच्या उज्याक तूप वतीजे न्ही पेटच्या उज्याक उजो उदाक वतीजे देखून सोम्यान म्हळें ना आनी जेजूक सामार्याकारांनी स्वागत करनातल्या वेळार गडगड्याचे पूत कोण ते जुआंव आनी जाकोब कितें म्हणाले सोम्या वयर तावड उजो देंवोन येवन ह्या सामार्याकारांक भस्म करचें मागचें की सोम्या कितें म्हळें शाटअप तोंडम हां आदी खबर सांग उलयनाका
तू नाश करून बैसरताय की ना पेटच्या उज्याक तेल वती नाका हां त्या जेजूची पाटला उदारा आमी तर आमी मागया जेजू कडेन जेजू नंतर शांतीचें मागणें शिकयल्लें शांती खातीर वावरतले हांव कितें म्हणटलें देवस्थानाचे भुरगे म्हणटले न्ही हां दोंगरा येयलो प्रसंग 8 बागी सांगा शांती खातीर वावरतली हां वाचा माते वाचो वांजेल अध्याय 5 वाक्य 9 समाधान खातीर वावरतली बागी तांकां देवाची भुरगीं हां व्हेरी गुड तांकां आमी कोणाची भुरगीं देवाची लुसिफर देवाची व्हेरी गुड आमी देवाची भुरगीं तर आमी कोणा खातीर वावरीचे शांती खंय वाडीचे पयलें खंय आमचे जैन मादा तर जाडी सारलें खंय हांवें कोणे एकल्यान हांवें शांती स्थापन करचें जाल्यार कितें करीचें संवसारार मादा तेरा म्हणलें की संवसारा उलय नाका घरा वचूं बायले भुरग्यांचो मोग कर म्हळें खंय संवसारार शांती स्थापन जायचें जाल्यार हांवें कितें करीचें मादा तेरा म्हळें संवसारा विशयी उलय नाका पयलें खंय वचूं ಹಾಂ ಊರಿಗೆ ಉಪಕಾರಿ ಮನೆಗೆ ಮಾರಿಬೇಡ ನಿನ್ನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗು ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಆಮೇಲೆ ವಸೋಜೆ घरा वचू गोवाचो आनी बायलेचो मोग कर आनी जेजून म्हणलें आपोस्तलां मिसांव धाडटाना कितें म्हणचे घरा रिकताना पाद्री आप घरा येताना पयलें काल म्हणटा समाधान या घराक पळया समाधान या घराक समाधानाचे दूत देवून आमकां क्रिस्तांवां नांव आसा समाधानाची मनशां शांतीची मनशां मस्त बरी शांती विविध कारणां खातीर उसळटा देवून आमी सगळ्यां मागया जेजू कडेन ಬಾ ಯೇಸು ದೇವ ಬಾ ನನ್ನ ಮನದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನೀನು ನೆಲೆಸು ನನಗೆ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾಡು ಮಕ जायना म्हाका पावना बोळ म्हाका सकत ना बा येसू देवा म्हज्या काळजांत राव म्हज्या आत्म्यांत राव म्हाका शांतीचे हातेर कर म्हाका समाधानाचो व्यक्ती कर म्हज्या घरांत म्हज्या वाड्यांत म्हज्या ऑफिसांत हांव खंय वेतां थंयसर बरो समाधान बरो शांती वतो म्हाका बोळ दी म्हण आमी गावयांक गीत बा येसू देवा पान संको 119 शांती सोदातार जेजू येवं दी आमच्या काळजांत रावूं दी आमच्या आत्म्यांत रावूं दी आमच्या सांगात रावूं दी आमकां मागून शिकोवन दी समाधानाची मनशां करून मागया सांगाता येसू देवा हे जेजू बा म्हज्या काळजांत ये. आत्मके बा म्हज्या काळजांत राव ದೇವಾನಿ ಬರಲು ಬಾಳೆಲ್ಲ ಆನಂದವೇ ಬಾ ಯೇಸು ದೇವಾ सगळा ಬಾ ಯೇಸು ದೇವಾ ಬಾ ಎನ್ನಾತ್ಮಕ್ಕೆ ಬಾ ದೇವಾನಿ ಬರಲು ಬಾಳೆಲ್ಲ ಆನಂದವೇ ಬಾ ಯೇಸು ದೇವಾ येसू मिया म्हज्या काळजांत ये तुजे बरी म्हाका मोग करूंक शिकय तुजे बरी म्हाका बोगसून जिवंक शिकय बोगसून मोग करून शांतीन समाधान हांवें जियेचें म्हज्या घरांत म्हज्या वाड्यांत म्हज्या सैऱ्या मदें म्हाका बोळ दी म्हाका घट दी म्हज्या काळजांत राव ನೀನು ಪ್ರೀತಿಸಿದಂತೆ ನೀನು ಕ್ಷಮಿಸಿದಂತೆ ನೀನು ಪ್ರೀತಿಸಿದಂತೆ ನೀನು ಕ್ಷಮಿಸಿದಂತೆ ನೀನು ಕ್ಷಮಿಸಿದಂತೆ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಪ್ರೀತಿಸಲು ನಿನ್ನ ಪ್ರೇಮ ತುಂಬಲು ಬಾ ಬಾ ಯೇಸು ದೇವಾ ಬಾ ಯೇಸು ದೇವಾ ಬಾ
ಬರಲು ಬಾಳೆಲ್ಲ ಆನಂದವೇ ಬಾ ಏಸುದೇವಾ परत्यान कोरस ಬಾ ಏಸುದೇವಾ ಬಾ ಎನ್ನಾತ್ಮಕ್ಕೆ ಬಾ ದೇವಾನಿ ಬರಲು ಬಾಳೆಲ್ಲ ಆನಂದವೇ ಬಾ ಏಸುದೇವಾ ಬಾ ಏಸುದೇವಾ परत्यान बा येसुदेवा तुमची जाप सोम्या म्हाका शांतीचे हातेर कर सोम्या म्हाका शांतीचे हातेर कर हेराणी म्हाका द्वेषिताना सोम्या म्हाका शांतीचे हातेर हेराणी कर म्हजे राग ओंगताना सोम्या म्हाका शांतीचे हातेर कर हेरांचेर बारीकपण घेवया म्हणून म्हाका ताण झडटाना सौम्या म्हाका शांतीचे दुस्मानकायक इडें दिताना सोम्या म्हाका शांतीचे हातेर हेराणी म्हाका सूख समजताना सोम्या म्हाका शांतीचे हातेर म्हाका कर मोसोर भोगताना सौम्या म्हाका शांतीचे हेराणी म्हजें नांव पाड करताना सौम्या म्हाका शांतीचे हात हेराणी म्हजेर अपप्रचार करताना सौम्या म्हाका शांतीचे हात हेराणी म्हाका वायट करताना सौम्या म्हाका शांतीचे हात म्हजें समाधान उणें जाताना सोम्या म्हाका शांतीचे हातेर कर भावा मिरणो आनी निमाणें हांवें आनी तुवें शांतीचें हातेर जायजे समाधानाचें हातेर जाय जाल्यार पयलें म्हजें आनी देवा मदें म्हजें आनी पेल्या मदें आनी म्हजे भितर समाधान आसचें समाधानाक शांतीक गुळी येवनात सर्जरी ना पिटो ना शांती समाधान जिवंत जेजूचें पयलें हातेर हांवें आनी तुवें मागण्याची मनशां जायचें कोणाच्या घरांत कोणाच्या जिणयेंत मागणें ना समाधान ना चेक कर पळय तुज्या जिणयेंत समाधान आसा तर तूं मागण्याची व्यक्ती मागणें करचो व्यक्ती समाधान घेता देवाची खुशी करून पळयता देखून तुज्या जिणयेंत मागणें पयलें जावन दी दुसरें देवाची खुशी करची सकत कितले कश्ट येवन दी कितले नश्ट येवन दी ही देवाची खुशी ही देवाची मांडावळ हे देवाचें योजन म्हूण चिंताय तूं सगळें समाधान जाता केदाळ देवाची खुशी करिनाय तुजें समाधान बिगडटा निराशा सडटा असलें समाधान उसळटा तूं घरांत करंदायाची व्यक्ती हेरांची तकली खावची व्यक्ती जाताय किरी किरी म्हणटा आयकलां तुमी घरा सगळो दीस घरा किरी किरी करता पिरी पिरी करता तकली खाता मंडो खाता आयकलें ताच्या मांड्यांत कांय ना हेरांच्या मांड्यांत असलें काडटा तो ताच्या मोतीन कांय ना काळजांत कांय ना हेरांच्या काळजां मोतींतलें भायर काडटा तो हांवें आनी तुवें समाधानाची व्यक्ती जायचे जाल्यार त्या जिवान जेजूचे पांय धरीचे ताचे हात धरीचे देवाची खुशी करीचे आमी सगळां एक म्हणलें चिंता पासचे साम पावलो रोमा घरां बरोवन सांगता समाधान जाता तितलें आसा करा समाधानाची व्यक्ती जाया समाधान सोदा तवळ मोगा असो आनी शांतीचे देव तुमचे सोवें आसतलो कुटुंबां समाधानाची बिडारां बरयां बापूय आनी पूत जेवंक बसले जेवंक मातयेच्यो बसच्यो कितें आमी म्हणटा त्यो पुडच्यो बसच्यो उलयतना लोगी विशय आयलो तो इल्लो डिस्कशन जालें आर्ग्युमेंट जालें एका अंतार पुताक इतलो राग आयलो की बापायच्या मुखार ती वाटली धरली धर्ण धरणीक मारली वाटली सगळी पिठ्यान पेटो तुज्या मुखार तूं बापूय तुज्या मुखार पुतान वाटली धरणीक मारली तूं कितें करची तुजी वाटली तेन्ना मांड्या मारताय की बापूय म्हणालो खंय पुता तुवें ती वाटली न्ही आनी 25 वाटल्यो पिठो करी येत
पूण म्हजें समाधान तुका पिठो करूं जावचें ना. तूं असलो जाल्यार कितें करता आलोय. ಎರಡನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧ ಸುರು जाते आसलेंगी, डोंबाळाट यक्षगान बायलाट जाते आसलेंगी. समाधान दोगांनी समाधान होगडायलें जाल्यार कितें जातलें. गोवाणी बायलें दोगांनी समाधान होगडायल्यार कितें जातलें. ऑफिसांत आयिल्ल्यान बायले कडेन म्हणालो एक ग्लास कापी कर म्हूण. तितल्यांत म्हणलें जालें पाप. बायलेक ते आतां खंयचो मूस सापडलो कोणाक गोतो. तें कितें दाळा बायलेन कापी करची दादल्या म्हणचे आतां स्टाव पेटोवणांगी हेजें राजांव. तितल्यांत म्हणलें जालें. आर्ग्युमेंट जालें 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 निमाणें मोद्यान रात पर्यंत उलोवन पडली. निमाणें घोव म्हणलो तूं तुज्या घरा वच हांव म्हज्या घरा डायवोर्स. दुसरेचो घोव भायर सरलो पेपरान रेडी गेली. तो म्हणालो म्हजो फ्रेंड एकलो वकील आसा जाल्यार पेपरान रेडी. आतां भायर सरलो डायवोर्स. बाईक स्टार्ट केलें. ताच्या फ्रेंडाच्या वकील तो वकिलाच्या घरा गेलो डायवोर्स विचारून पेपराक हाडून. थंय वचून गेट उक्ती करना पळयलें कितें गी फाटींत आयलो फ्रेंडा कडेन उलोवंक वतना. हो डायवोर्स विचारून पेपराक हाडून गेल्लो वकिलाच्या घरा. पळयतना वकील बायल्याचें कापड उमळून आसलो खंय. बायल्याचें कापड उमळच्या कापी करची बरी म्हूण सांगून फाटीं आयलो खंय. ते खाणी जावं पुरो एक जोक जावं पुरो. भावानी भयणी घरांत कुटुंबांत समाधान म्हळ्यार तें. देव म्हणटा खंयच्या गोवाच्या आनी बायलेची जिणी संतोशाची केप्प्या गोवाची आनी कुरड्या बायलेची खंय. केप्प्या गोवाची गोवा खालें सांगल्यार आयकना. दूद हाड आनी रस काड म्हळ्यार आयकचें. खालें सांगल्यार आयकना खंय ताका. तिणें कितल्यो गाळी दिल्या ताका आयकना आनी तिका दोळे दिसना नाल्यार तिका पळयल्यार पुरो उलयचें पडटा. एका केप्प्या गोवाची आनी मोण्या बायलेची जिणी संतुश्ट कितें अर्थ. केप्पें जायचें मोणें जायचें म्हणणी कुरडें जायचें म्हणणी. इल्लें सोंसून व्हरू इल्लें त्याग कर इल्लें स्विकार कर इल्लें बगू. देखून सांब पावल म्हणटा कोलोसेकारां बरोवन अध्याय 3 वाक्य 12-13 एकामेका सोंसून व्हरा. अध्याय 3 वाक्य 12 तुम्ही घरा वाचा. एकामेका सोंसून व्हरा. एकामेका दुरचोंक कारण आसा जाल्यार एकामेका बोक्षिया. तुमी ताता दिता तें बोक्साणें सोमयान दिल्ल्या बोक्साणें बरी जावं दी. भावानी भयणी म्हाकाय जायजे तुकाय जायजे बोक्साणें समाधान. आमच्या घरांत समाधान जायजे. मूस मेळोवं पुरो केंस मेळोवं पुरो फातर मेळोवंकय पुरो. जेवताना गोवाक न्ही गोवाच्या भावाक शितांत एक फातर मेळ्ळो. शितांत एक फातर मेळ्ळो. शीत केल्लें ताच्या वणयेन व्हडल्या भावाच्या बायलेन. देखून गोवाच्या धाकट्या भावान तो फातर दाखोवन म्हळें अळे म्हाका फातर मेळ्ळो. व्हडल्या भावा कडेन सांगलें. भावान कितें करचें आसलें. भाव म्हणालो काण्ण दवर कट्टापणी बांदूंक जायत. कट्टापणी म्हळ्यार गाद्याची मेर आहा पळय. उपरांत कितें जायत समाधान. पेटच्या उज्याक तेलोती नाका पेटच्या उद्याक उदावत. एकामेका सोंसून व्हरा. एंत सांपल आमकां दिता. आमच्या घरांत मागणें आसूं दी देवाची खुशी करचें आसूं दी. थोड्या संगतीक खाण दांपिजे. हांव ही सेमिनारीन शिकयतां ब्रदरांक. मस्त संगतीक हांव दोळे दामतां. दांपिजेत पडटा ना तांकां आमचे वाटो जिवंक कस जाता. मस्त संगतीक हांवें दोळे दांपिजे पडटा. तांकां आवयन भुरग्यांचो मोग केले आमी मोग करचें पडटा सेमिनारिस्तांक. आजकाल आसचें कितले भुरगीं तुमच्या कुटुंबांत. तो एकलोच पूत तुमी वयर दवरल्यार कावळो सपय सकयल दवरल्यार मोयसा पोतून पोसतात आनी तांकां सेमिनारी धाडटात. आनी त्यात मोगान आमी पळय तुमी कशें ओपसून दितना म्हणटात पळया तो मोग दिल्या. देखून मस्त संगती काण दांपिजे मस्त संगती दोळे दांपिजे. तोळ मात्र सेमिनारिस्ट रावण पाद्र्याप जावंक साध्य आसता. नाल्यार 20 जण जॉयन जाल्यार एंडाक वर्साक 20 घरा येतले. कुटुंबांत तशेंच गोवान दोळे दांपिजे
बैलेनी दोळे तांपिजे मस्त बटी काणी तांपिजे आणि मस्त बटी जिबेक फेविकॉल पियेजे मस्त बटी कुटुंबांत फेविकॉल पियेजे म्हळ्यार पोटा पिये नाकात वंटांक जर वंटा कडेन पुरले पुसल्यार पुरो वंटा कडेन पुसल्यार पुरो 4 दीस टायट मस्त जावची कामां पाड कोणावर ती जीब ती बांदून घाल्या हांगा जाल्यार भायर येता मदें दोरो आसा दांतांचो मागीर भायर आसा वंटांचो जाल्यार भायर येता कोणाचे गोबरो वस्तू देखून मागीर आमी आमच्या घरा ओ जेजू रावून दी येसु ಇರುವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಆನಂದ येसु ಇರುವ ಮನದಲ್ಲಿ शांती समाधान जेजूक आमच्या घरा पळोवया आमच्या मोणांत रावून दी आमच्या काळजांत रावून दी आनी तो आमच्या सांगात रावून आमची कुटुंबाची नंदन करून मागून हो आमचो नियाळ संपवया आनी आराधना आयती जावया येसु ಇರುವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಆನಂದ येसु ಇರುವ ಮನದಲ್ಲಿ शांती समाधान तुमच्या गीता ಯೇಸು ಇರುವ ಮನದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ ಯೇಸು ಇರುವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಆನಂದ ಯೇಸು ಇರುವ ಮನದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಸ್ತುತಿ ಮಹಿಮೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಸ್ತುತಿ ಮಹಿಮೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಸ್ತುತಿ ಮಹಿಮೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಸ್ತುತಿ ಮಹಿಮೆ ಯೇಸು ಇರುವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಆನಂದ ಯೇಸು ಇರುವ ಮನದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ ಯೇಸು ಇರುವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಆನಂದ ಯೇಸು ಇರುವ ಮನದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ काही समाधान आसा थंय समाधान आसा खंय मोग आसा खंय सोंसणीक आसा थंय बक्षितात खंय एक मोण आसा स्विकार करतात बाबा थंय भयणी थंय देवा पळयतात त्या घरांत ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಯೇಸುವಿನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮದ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಯೇಸುವಿನ ಆನಂದ सांगाता ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಯೇಸುವಿನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮದ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಯೇಸುವಿನ ಆನಂದ ಯೇಸು ಇರುವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಆನಂದ ಯೇಸು ಆ ಮನದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ ಯೇಸು ಇರುವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಆನಂದ ಯೇಸು ಇರುವ ಮನದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಸ್ತುತಿ ಮಹಿಮೆ 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 एक घडी बरो मावून रावया जेजू आतां पळय देव करी स्वरुपार आमच्या मदें घात येता म्हाका समाधान जाय हांवें शांतीची व्यक्ती जावंक जाय हांवें समाधान ओंपिजे हांवें पेटच्या उज्याक तेल वतीनाये उदागत वतून दुस्मानकायाचे पागोर कोसलावन घालना शांती समाधानाचे भाव बांधवपणाचे संख्य हांवें उबारिजे म्हज्या घरांत म्हज्या शेजारा म्हज्या वाड्यांत म्हज्या ऑफिसांत म्हज्या राष्ट्रांत त्या उपकारितांतल्या जेजू तावन एक कृपा मागोवन घेवया आनी आतां जेजू आल्तार येताना दिमी घालया आराधने तंदे आराधने येसुवे म्हणलें गीत गावन ताका आमच्या मदें आमी स्वागत करया पेज नंबर 85 85 ಆರಾಧನೆ ತಂದೆಯೇ
ನಾಥನೇ ಯೇಸುವೇ, ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮಯೇ, ತ್ರಿಯೇಕ ದೇವನೇ, ಆರಾಧನೆ ತಂದೆಯೇ, ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ, ಆತ್ಮನೇ, ತ್ರಿಯೇಕ ದೇವನೇ, ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನೇಸು ದೇವರಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನೇಸು ರಾಜನಿಗೆ. Hallelujah, 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 ಪರದಿಂದ ಇಳಿದ ದೇವಾ, ನೀನಾದೆ ರೊಟ್ಟಿಯ ರೂಪ. ಪರದಿಂದ ಇಳಿದ ದೇವಾ, ನೀನಾದೆ ರೊಟ್ಟಿಯ ರೂಪ. ನಿನ್ನನ್ನು ನಾ ಭುಜಿಸಲು ನನಗಾಯ್ತು ರಕ್ಷಣೆಯೋ. ನಿನ್ನನ್ನು ನಾ ಭುಜಿಸಲು ನನಗಾಯ್ತು ರಕ್ಷಣೆ. ನಿನ್ನನ್ನು ನಾ ಭಜಿಸಲು ಬಾಳೆಲ್ಲ ಆನಂದವು. ನಿನ್ನನ್ನು ನಾ ಭಜಿಸಲು ಬಾಳೆಲ್ಲ ಆರಾಧನೆ ತಂದೆಯೇ, ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ, ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮನೇ, ತ್ರಿಯೇಕ ದೇವನೇ, ಆರಾಧನೆ ತಂದೆಯೇ, ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ, ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮನೇ, ತ್ರಿಯೇಕ ದೇವನೇ, ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನೇಸು ದೇವರಿಗೆ. ಅದು ಬರೆಯ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನೇಸು ರಾಜನಿಗೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಕೊಡ್ತ್ಯಾನ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ,
യേശുവേ സ്തോത്ര യേശുവേ വന്ദനം യേശുവേ ആരാധന യേശുവേ 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 സ്തോത്ര യേശുവേ स्तुति तुका महिमा तुका हालेलुया 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 येसुवे येसुवे सुमियान जुजोर गांदुका स्तुति तुका महिमा तुका आराधना तुका वंदन तुका तुझे स्तुति स्तोत्र आराधना तुझे आराधना दो मोक्ष करता तुझे संगतारा वंदन हालेलुया യേശുവേ യേശുവേ രക്ഷക യേശുവേ നമഃ येसुवे 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 हर गांजो जो 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 जीसस 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 एक घडी बरो हुंड्या रुपार लिपण आसच्या आमच्या आत्म्याचें खाण जावन आसच्या आमच्या मनाक दादोशी करच्या आमचो भावार्थ घट करच्या आमच्या संगातार रावच्या त्या सुमयाक त्या देवाक त्या शांतीदाताराक शांतीच्या सागोराक समाधानाच्या भंडाराक पळोवन रावया आमचें काळीज ताचें तें ओमतियां आमच्या काळजां आसचें ओजें टेन्शन बेजाराय खंत हांगाड सुम्या सिनाड येवकार सांगलें जेजूक दी येया तुमी कश्ट तेल्यानो वजन वयतल्यानो हांव तुमकां विशय दिता म्हजें जू तुमच्या खांदार घेया येया येया म्हूण सुमी आपयता बाबा भयणी तुका आपयता जेजू जेजू तूं पळय ताच्या ताळ्याक खाण दी मस्त राटावळी आहात की तुका मस्त टेन्शन आसा की तुका देगे दोर जेजू आनी जेजूच तूं पळय तुज्या दोळ्यान जेजूकूच तूं पळय तुज्या ओंट आनी जेजूची स्तुती कर तुज्या कानार तो ताळो आयकोन दी परत्यान जेजू जेजू म्हणून काळजांत मनांत आत्म्यांत जेजूकूच तूं पळय जेजूकूच तूं उलो मार थोडो वेळ सुम्या जेजू आराधन तुका वंदन तुका स्तुती तुका तूं म्हजो धनी तूं म्हजो राई तूं म्हजो गुवळी तूं म्हजो सुमी आनी तूं म्हजो देव तुवें म्हजो इतलो मोग केलोय की म्हजे खातीर सर्गीन तावण तूं देवण आयलोय आनी म्हाका सांगात दिवच्याक ह्या पवित्र उंड्या रुपार तूं लिपलोय देखो तुजे मुखार हांव सरपडतां तुका आराधन भेटयता तुजी स्तुती हांव गायतां तुका हांव वगळाप दितां कित्याक तूं म्हजो सोडवंदार तुवें म्हाका बाचावी दिल्याय तूं म्हजो शांतीचो सागर तुज्या परगट जिणेंत लोक तुका हरिहरणी सोदून आयलो तुजो सांगात बगूंक तो आशेलो तुज्या सांगातपणाचो मोग ताणें साकलो तुजे बोगसाणेचो अनुभव ताणें केलो आनी फाटी येताना ती कोणूच रित्या हातांनी वसोंक नात काळजांत दादोशी घेवन मोनांत आनी आत्म्यांत दादोशी जावन भरुल्या हातांनी बरोवन तुज्या आत्म्यान दादोसल्या काळजांनी ती घरा गेली हांव आज आयलां आज हांव आयल्या म्हजी खंत म्हजें वजें म्हजे समस्ये म्हजें दूख म्हजी पिडा म्हज्या घरचे म्हज्या येजमाण्याचे म्हज्या येजमाणीचे म्हज्या भुरग्यांचे सगळे समस्ये खंत बेजाराय पिडा आनी कोणें सर तांचे कश्ट म्हज्या लागीं सांगल्यात की ते सगळे घेवन सोमया तुज्या पांयां तळाव आसा हांव जाणा तूं शांतीचो सागोर तूं शांतीचो दातार आनी तूंच आमची शांती तुवें दुस्मानकायाचे पागोर खोस लावन घाली मोगाचे सोंके तुवें बांदून हाडले हल तोडिताना पल तोडी वचोंक पल तोडिताना हल तोडी येवंक तुवें वाट सुगाम केली
देखून शांतीच्या सागोरा मोगाळा चोमिया तुका हांव हरसितां तुजी स्तुती गायतां आनी तुजो हांव मोग करतां. तुका कोणा बसोवंक जाय बसचें, कोणा दिम्यांनी तासोवंक जाय दिम्यांनी रावा, कांय नस जायना. सोम्या मुखार घाल्ली दिमी त्या तुमच्या दोंबरांक सोमी बोळ दिता, तुमच्या हातांक आनी पांयांक आत्मी गटांक आतां वाळटा. मागीर पाद्रे पियोक ताबेर नाकलातावन जेजूची किरणां ताच्या कुडीचेर वळोवन आयिल्लीं तिंत किरणां तुजेर वळोवन येतात, तुज्या आत्म्या तुज्या मोती येवन तुजी खंत पयस करतात, तुजी पिडा गूण करतात. देवस्थानाची ओडणी ताळणी तुज्यान धांवता, तूं सुडसुडी जाताय. केदो पर्यंत दिमी घालून थांगता तेवढो दिमी घाल, केदो तुका पुरोसान बघता बस. तुजें मन तुजें काळी जेजूक तूं पळोवन दी, तुजे राटावळी पयस दवर, तो राटावळी जेजूक दी थोडो वेळ. तुका मागतना दुकां येता दोळ्यांनी भरून देंवोन दीत, मागतना तुका दुकां देंवतात बरी कर देवोंक सोडू. रमदान बघता त्या दुकानी तुजे कश्ट आसात, त्या दुकान तुजी पिडा आसा, त्या दुकान तुजें ओजें आसा, त्या दुकान तुजें इराराय आसा, त्या दुकान तुजें रीण आसा, त्या दुकान तुज्यो समस्या आसात, त्या दुकान तुजें कितें पुरो तुका रगल्यात की तें पुरो वळण वचोन दीत. तें वळण खंय वचनात ते हांगा येतात. सोम्याच्या पांयां तळा येवन दीत. आमच्या मुखार आसा जेजू, ताकाच आमी पळोवया. योकरिस्त संस्कारांचो संस्कार, सगळी ग्रिस्त काय इतली भरल्या की विविध नांवां आमी दिता. योकरिस्त, मीस, उंडो, साक्रिपीस, दिनवासनी, आत्म्याचें काण, आनबडव्याचें काण, आमार जिविताचें वखद, दैवीक ग्रेस्त काय, दैवीक दिरवें आमकां जाणा जावंक, आमकां समजूंक असाधलो मिस्तेर आमी कितलें समजूंक प्रयत्न करता तितलो तो मिस्तेर जावन उरता, मिस्तेर जावन उरोचें. तोळमा ताची ग्रेस्त काय ताची रूस आमकां साकोवंक जाता. इतल्या सोबायेच्या इतल्या ग्रेस्तकाच्या संस्काराक फकत दिम्यांनी पडोवन आमी आराधना करया, स्तुती करया आनी गावया गीत. जेजू मोगाळा आराधान तुका, जेजू दयाळा आराधान तुका, येसोड वंदारा आराधान तुका. कोंकणी भक्ती गितां पान संको 481 481. परतान गीत आमच्या काळजांतान वळोवन दी, आत्म्यांतान वळोवन दी, भक्तीपणान वळोवन दी आनी उपरांत जेजूक आमी आराधना करून गावया. जेजू मोगाळा सगळां आराधन तुका, जेजू पळोवन तो जेजू दयाळा आराधन तुका, कृपे सागोरा आराधन तुका, येसोड वंदारा आराधन तुका. तो खंय आसा? पुण्या रूपात लिपोन आसा, दैवीक तुजो मोग वांटून आसा. सगळां पुण्या रूपात लिपोन आसा, दैवीक तुजो मोग वांटून आसा. कृपेन तूं आमकां नेटोवन आसा, पवित्र सांगात तुजो देवून आसा. जेजू मोगाळा, जेजू मोगाळा सगळां आराधन तुका, जेजू दयाळा
क्रिस्त जेजूक तो स्वादीक जेजू तो आमचो आसरो हाचे विने आमकां कोणूच मेळना दुसरो आसरो तो आमचो खरोच नीज इश्ट आनी गोवळी तोच आमच्या जिणेक एकच आधार एकच थारो तर आमी स्तुती करून गावया स्वादीक जेजू तूं आमचो आसरो तुजे विना कोण आमकां दुसरो सोमिया जेजू तूं गोवळी बरो तूंच आमच्या जिणेचो एकच थारो स्वादीक जेजू तूं आमचो आसरो तुजे विना कोण आमकां दुसरो सोमिया जेजू सोमिया जेजू तूं गोवळी बरो तूंच आमच्या जिणेचो तूंच आमच्या जिणेचो एकच थारो देखून जेजू मोगाळा जेजू मोगाळा आराधन तुका जेजू दयाळा आराधन तुका उर्पे सागोरा आराधन तुका येशू बोंडारा आराधन तुका जेजू मोगाळा आराधन तुका जेजू दयाळा आराधन तुका उर्पे सागोरा आराधन तुका येशू बोंडारा सोमिया जेजू सर्गींच्या सर देव तुझा संगी मेळोन आमी तुजी स्तुती करता सर सांता भोगतां सांगाता सर मठ तिरां सांगाता सर भाग्यवंतां सांगाता मेळोन आमी तुजें आराधन करता सर उजिवी सर सुकणीं सांवजां तुका स्तुती करतात तुजें आराधन करतात तुका होगलाप दितात तुज्या नांवा मुखार आर्दोस मागतात त्या सर सांता भोगतां सांगाता देवदूतां सांगाता सक्कड माटतिरां सांगाता भाग्यवंतां सांगाता आनी आमच्या सर भाव भयणी सांगाता परत आमी मेळटा आनी सगळ्यांचे ताळे मेळोन आमी तुजी स्तुती करून गायता जेजू मोगाळा जेजू मोगाळा आराधन तुका जेजू दयाळा आराधन तुका उर्पे सागोरा आराधन तुका येशू बोंडारा आराधन तुका तुमची जाप तुका जावं आराधन आनी होगलाप तुका जावं आराधन आनी होगळाप येवकारिस्तानल्या जेजू आमच्या देवा तुका जावं आराधन आनी होगळाप येवकारिस्तानल्या जेजू आमच्या सोमिया तुका जावं आराधन आनी होगळाप येवकारिस्तानल्या जेजू जिविताच्या उंड्या तुका जावं आराधन आनी होगळाप येवकारिस्तानल्या जेजू सर्गींत देवण आयिल्ल्या तुका जावं आराधन आनी होगळाप येवकारिस्तानल्या जेजू उंड्या रुपार वचून आमकां तुजें दर्शन दिवच्या तुका जावं आराधन आनी होगळाप येवकारिस्तानल्या जेजू आंजा
भक्तांच्या काना तुका सांव आराधन आणि होगळापू येवकारिस्तांतले जेजू आमच्या आत्म्याच्या काना तुका सांव आराधन आणि होगळापू येवकारिस्तांतले जेजू जिविताच्या मांडना तुका सांव आराधन आणि होगळापू येवकारिस्तांतले जेजू कुरपेचे झरी तुका सांव आराधन आणि होगळापू येवकारिस्तांतले जेजू आमार जिविताच्या काना तुका सांव आराधन आणि होगळापू येवकारिस्तांतले जेजू सासनाच्या जिविताच्या काना तुका सांव आराधन आणि होगळापू येवकारिस्तांतले जेजू आमच्या आत्मी पैनाच्या काना तुका सांव आराधन आणि होगळापू येवकारिस्तांतले जेजू आमच्या बचावे तुका सांव आराधन आणि होगळापू परत एक घडी भर मावून रावून त्यात येवकारिस्तांतल्या जेजूची आमी स्तुती करया. भावा भयणीनो, किर्तन 90 आणि 5 वाक्य 1 ते 3 आमकां म्हणटा, येया सर्वेस्परा उल्हासान गावया, आमच्या तारणाच्या कडपाक वाकाणुया, स्तुती गितां सोवे ताचे समोर येया, गितां गायन आनी ताका वाकाणुया. तो आमचो वर्तो देव, सगळ्या देवां उपरांत वर्तो राय. येया ताका मान बागावया, ताच्या मुखार सर पडया, आमकां रचलेल्या रचणारा सर्वेस्परा मुखार दिमी मोडुया. त्यार्थ किर्तनगारा सांगाता आमी मेळया, सोम्याची स्तुती करया. तेरे गीत गाऊं, तेरे संग रहूं में, पाऊं में जीवन का आनंद तुझ में प्रभु. हे सोम्या तुझी हांव स्तुती गायता, तुझे संगाता रावता आणि सोमतोस पावता. भजन शिकयल्या प्रमाणे तुम्ही गायन करू प्रयत्न करा. पूर्ण दिश्ट जेजू तेंत आसूं दी. तेरे गीत गाओ, तेरे संग रहूं में, पाऊं में जीवन का आनंद तुझ में प्रभु. तेरे गीत गाओ, तेरे संग रहूं में, पाओ में जीवन का आनंद तुझ में प्रभु. तेरे गीत गाओ, तेरे संग रहूं में, पाओ में जीवन का आनंद तुझ में प्रभु. तेरे गीत गाओ, तेरे संग रहूं में, पाओ में जीवन का आनंद तुझ में प्रभु. तू ही मेरी मंजिल प्रभु, तू है मेरा मार्ग. मुनिया तू ही मेरी मंजिल प्रभु, तू है मेरा मान. तू है मेरा मान, तू है मेरा मान. सांगता. तेरे गीत गाओ, तेरे संग रहूं में, पाओ में जीवन का आनंद तुझ में प्रभु. तू ही
मेरा मसीह, तू ही मेरी ज्योति प्रभु, तो है मेरा मसीह, तू है मेरा मसीह, तू है मेरा मसीह। लगातार तेरे गीत गाओ, तेरे संग्रहों में पाओ मैं जीवन का आनंद तुझ में प्रभु, तू ही मेरा जीवन प्रभु, तू है मेरा स्वर्ग, तू है मेरा जीवन प्रभु, तू है मेरा स्वर्ग, तू है मेरा स्वर्ग, तू है मेरा स्वर्ग। सांगता तेरे गीत गाओ, तेरे संग्रहों में पाओ मैं जीवन का आनंद तुझ में प्रभु, तेरे गीत गाओ, तेरे संग्रहों में पाओ मैं जीवन का आनंद तुझ में प्रभु, आनंद तुझ में प्रभु, आनंद तुझ में प्रभु। सुम्या सांगत रावया तो सांगत बघया आता दोशी जावया. त्यास आयतारा सांजेर जुदेवांचे अभियान शीस दारांना पण भितर एकठांय जावन आसले. तो जेजू तांचे मदेगात येवन रावलो आनी शांती तुमकां म्हणालो. इतलें म्हणून ताणें तांकां आपले हात ताणें आपलें कडवळ दाखयलें. सोमयाक देखता शीस संतोशान भरले. परत्यान जेजून तांकां म्हळें शांती तुमकां. जिवंत जेजूक पळोवन शीस संतोशान भरले. दोन पावटी जेजून तांकां सांगलें शांती तुमकां. सोमयान दिवचें शांती समाधान बाबा भयणी कोणेंत दिवंक जायना. आमी पीस बी विथ दिवन विश करयेत शांती तुका म्हणयेत. इट ओन्ली ए विश. But when the Lord gives, He gives and it is real. ಯೇಸು ಕೊಟ್ರೆ ಅದು ನಿಜವಾದ್ದು. ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಖಂಡಿತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅವರು ಕೊಟ್ಟರೆ ಮನಸ್ಸು ಹೃದಯ ಜೀವನ ಎಲ್ಲ ಸೌಭಾಗ್ಯದಿಂದ ತುಂಬಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಹರಿಯುತ್ತೆ. आमच्या घरांत सुमी हजर जाता म्हणटा शांती तुका. घोव आनी बायले मध्ये रावता आनी म्हणटा शांती तुका. आवय बापूय आनी भुरग्यां मध्ये रावता आनी म्हणटा शांती तुमकां. बाबां मध्ये रावता आनी म्हणटा शांती तुमकां. बोबोण्या मध्ये रावता आनी म्हणटा शांती तुमकां. घुसपडलेल्या कुटुंबा मध्ये शेजाऱ्या मध्ये रावता आनी शांती म्हणटा. पूण आमच्या दोळ्यांक दिसता की
आमच्या कानाक आयकता गी आपोस्तारान दिश्टी पडलो जेजू गांवसून वसो ना अजून हांगात आसा उंड्या रोपार आमच्या मदें आसा आनी घरा येताना आमच्या मदेगात रावता आनी म्हणटा शांती तुमकां. सांग पावलू फिलिपिकारांक बरयल्या पत्रांत अध्याय 4 वाक्य 9 म्हणटा समाधान दिता तो देव तुमचे सोवें आसतलो. समाधान दिता तो देव तुमचे सोवें आसतलो आसा. म्हजे भितर समाधान आसा गी. म्हजे भितर शांती आसा गी. सिंपल ट्रूथ तूं घरा एक दीस ना जाल्यार घरचीं कितें म्हणटात मार गेली म्हणटात गी. तशें म्हणटात जाल्यार तूं शांती वंपी नाय म्हण अर्थ. तूं घरा 5 मिनटां ना जाल्यार तुका सोदता जाल्यार तुका सगळां तुजें शांतीचें दिरवें आपणायतात म्हण अर्थ तुजें तावन. आस्तावन हांवें कुजना गेल्यार वंपीचे शांतीत, गोट्या गेल्यार वंपीचे शांतीत, वाड्या जमत्या गेल्यार वंपीचे शांतीत, संघ संस्था गेल्यार वंपीचे शांतीत, फिरकजे नाय वंपीचे शांतीत. कोणा विशयांत वायट उलोवया म्हूण बघताना, खोबरो करया म्हूण बघताना, वॉट्सॅपार नाका जाल्ल्यो मेसेज धाडया म्हूण बघताना वंपीचे शांतीत. आनी मुखार वॉट्सॅपार नाका जाल्लें उजो वच्चें हांवें वो धाडिनाय. हांवें वाचून हांवें बंद करचें. गर्द नातलें हांव कोणाकच पाशार करिनाय. तो हांव शांती जायना, हांव शांती जाता. वॉट्सॅपार आयिल्लें आनी एकल्या धाडी जाल्यार 10 पटी जिंतीचे. कितले पटी? 10 पटी. धाडिना जाल्यार कांय जायना. मस्त समस्या आमच्या धाडल्या वरवीं 10 पटी जिंतीचे. जेजू म्हणटा समाधान, समाधान तुमकां, शांती तुमकां. तो समाधानाचो जेजू, शांतीचो जेजू आमकां बेसांव दिता. आमच्या घरा येता. म्हाका जाय, म्हज्या घोवाक जाय, म्हज्या बायलेक जाय, म्हज्या पुताक जाय, म्हज्या सुणेक जाय, म्हज्या जावयेक जाय, म्हज्या सासूमांयक जाय, म्हज्या नातरांक जाय, म्हज्या भुरग्यांक जाय. आमकां सगळां शांती जाय. तर मागीर आमी ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೆ ನಾನು ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. त्या पुरब्याचें गीत आमकां येता. आपोवया ताका जेजूको आमच्या घरा ये, आमच्या संगात राव, आमकां तुज्या बेसावांनी बरो, शांतीची व्यक्ती आमकां कर म्हणून आमी हे कोरस आनी वर्स गावन हें आराधना आमी जेजूचें आशिर्वाद घेवन संपोवया. ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೇ ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೇ ನಾನು ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. Alleluia, 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 Alleluia. ಕತ್ತಲೆಯ ಸಮಯದಿ ಬೆಳಕಾಗಿರು, ಮರಣದ ಸಮಯದಿ ಜೀವವಾಗಿರು. ಕತ್ತಲೆಯ ಬೆಳಕಾಗಿರು, ಮರಣದ ಸಮಯದಿ ಜೀವವಾಗಿರು. ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೇ ನಾನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. ನನ್ನ ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೇ ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು.
ಹತ್ತಿರವಿರು ಓ ಯೇಸುವೇ ನಾನೇ ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳಲಾರೆನು. दोन्ही आमचे हात जेजुती उभारया सोम्यताना कृपा वळटा कितें कृपा तुका जाय कितें जाय तुका तुज्या कुटुंबाच्या तुज्या मोगाच्या सैऱ्या धैर्या सगळें मौनपणी 1 मिनट मागून जोड. सर आमची मागणी आमचे इरादे आनी कितें आसा सगळें सोम्याच्या पांयां तळा दवरतना एगीन आमकां एलिसांव जावंक आसा ओट जावंक आसा. आमी मागया आमकां एक बरो सरकार रचून येवन दी सकड लोकांची मोत उज वाडोवन दी सकडांनी ओटां वचोंक आनी आमी गेल्लो ओट पाड जायनासतना हे बरो सरकार रचून घेवंक सोम्या वरी मात साध्य आसा. ताका असाध्य म्हणल्यार कितेंच ना सगळें मिटलें जाण हांगासर आमी मागता एकच तिरा दोन 1 मिनट बरो सरकार रचून येवंचे सगळें 1 मिनट बरें कर मागया. आनी आतां दिंबी घालना सोम्याचे आशिर्वाद आमी जोडच्याक येद्या व्हडा सक्रामेंता म्हणलें गीत आमी गावया. येद्या व्हडा सक्रामेंता सुस्तानमा करूया पूर्विल्या त्या रूपा Noyoriti Adarya Solbonita Askapis Bhavatachi Bolivia Sasema Taseputa Asani Stuti Poti Mahima Sasta Sasta Ekastalya Hasita Tupatona Chaspirita Samasami Navarta. Amen. प्रार्थुया. देवा विचित्र सक्रामेंता खाल तुझ्या कष्टां दवडा तुवें आमकां सोडला तुजे सुणनेचो फळ सदांच आमचे थंय आमी भोगी सारको तुजे कुडीच्या रक्ताच्या पवित्र मिस्तांक आमी मान करूं आमकां दायेन फावो कर जो जियेताय आनी रास करताय सासनाच्या सासना. Amen.
तुझे ऐकूंक आशेता सौम्या तुका किंवावला लेता बेदीसशी येव तुझ्या जीवनान बागेता सौम्या तुझे थंय हांव एक सोडटा नमा सौम्या नमा तुका जीवना तुझ्या व्रत माता नमा सौम्या नमा तुका जीवना तुझ्या व्रत माता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे असू तुमच्या जय सगळे असो भावानो भयण्यानो आज सोनवार असो दीस सोनवार असो दीस मोरये मायेक समर्पण दिल्लो त्याच मोरये मायेक वेलांगणी मायेक मान करूंक तिचे मरीपात जेजूक लागीं सरोंक आनी तिच्या मरीपात जेजू कडेन मागूंक हांगासर आमी आयले हांव थोडो वेळ आमी मागलो आनी आतां मागण्या पैकी असलें उंचलें मागणें येवकरिस्त वा मिसाचें बलिदान त्या बलिदानान वांटो घेवंक आयिल्लीं आमी देवाचें वतर आयकोन जेजूचे कुडां रगत सेवन आमचो भावार्थ घट करूंक आनी जेजू आमची शांती ताका आमच्या सांगाता घरा व्हरून ताचे बरी शांतीची समाधानाची मनशां जावन देवाची भुरगीं म्हण आपोवचें भाग जोडूंक ती कृपा मागच्या खातीर हांगासर आमी आसा आयच्या सुवातेंत आमी आयकता हांव सांत पेद्रू विशान जेजूची येवकरिस्ता विशांतली शिकोवण आयकोण सगळे आपोस्तल हें आमकां आयकत सांगलें न्ही हें आयकोंक हें अभ्यास करूंक कस्त म्हण जेजू सोडटाना सांगाता सोडटाना जेजून आपोस्तलांक विचारलें तुमी वेतात की लोक पुरा गेलो आनी पेद्रू म्हणालो सोमिया आमी कोणा सरशीं वचूं तुजे लागीं आसात उतरां सासनीक जिविताची तुजे ते इत आसा आमचो बरो वचो हांवें आनी तुवें आजून 3 उतरां मेळजे कश्ट येवं दीत दूख येवं दी समस्या येवं दी पिडा येवं दी रीण येवं दी माट पितीसपण बोलमे नेकेत्र जाता का ना सोमिया आमी कोण आसशी वचो तुजे लागीं आसात उतरां सासनीक जिविताची येंस म्हणोजे नाल्यार आमी दोन दोणीर पांय दवरल्या बरें जालें दोन दोणीर पांय दवरल्यार तुका पयन करूंक जायना अर्द्यार तुजें पयन संपता जोबाची उतरां आमी उडा साड्या जर चूक आमी देवातान घेता दूख कित्याक घेवन वचो सुखांत आमी देवाचींत दुखांत आमी देवाचींत जैत मेळटना आमी देवाचींत सोलवणी मेळटना आमी देवाचींत पास जाल्यार आमी देवाचींत फेल जाल्यार आमी देवाचींत हो आमचो भावार्थ मिसाक आयिल्ली आमी सर्वां शांतीची समाधानाची मनशां जावन घरा येताना कश्ट दंग येताना सांत पेद्रू बरी सोमिया आमी तुका सांगात सोडून खंयी वचना तुज्या सांगात रावता म्हणली बसवणी करूंक की ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी कृपा मागया सबार पोवटी आमी जेजूचो सांगात सोडला देंवसार आसो पयशांचो मोबायलाचो वस्तूंचो आमाल पियेन आसो आनी हेर संगतींचो धरला की सोमिया कुशीक लोटून संगती मोदेगा ताडल्यात की ह्या संगती खातीर दूख पावया आनी काकुळदार बापा लागचें बोगसाणें मागया आनी सांगाता मागया हांव पातकी सर्वोदेदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्या उसारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यान
हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. या पसत भगवंतान हांवकार मरये सगळ्या देवदूतां आणि भक्तां आणि तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून मागता. सर पोदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविता पावो. आमेन. सोमिया काकूत सोम्या काकूत क्रिस्ता काकूत क्रिस्ता काकूत सोमिया काकूत सोम्या काकूत. प्रार्थुया. सर आमच्यो गरजो आमची तेसावां उडा सागाडया. सांगाता घालून सोम्याच्या पांयां ताळा दवरया. कनवळ्या बापा भगवन हांवका मरये जेजूचे माये वेलांगणी मायेक आमी भक्तीन वंदिता. तिचे दयाळ विनवणेन सगळ्या संकश्टांतले आमकां निवार आनी तुजे शांतीन आमकां सदां जियेशें कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सोवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. धर्मदूताची कृत्यां पुस्तकांतले वसाप. त्या वेळार आख्या जुदेयांत गलिलेयांत आनी सामरियांत पवित्र सभेक शांती मेळ्ळली आनी देवाचे भिरांतीन ती भरोन आसता पवित्र आत्म्याचे मजतेन ती वडत आनी सडत वेतली. पेद्रू सगळ्यांनी वचून भवर्तेची भेट करनासता लिड्डा शहरांत वस्ती करनासलेल्या देवाच्या भक्ता सरशीन येवन पावलो. थंय येनेया नांवाचो आरेगार 8 वर्सां मांद्रेक लागुल्लो तो तांकां पळोवन मेळ्ळो. पेद्रून ताका म्हणलें, येनेया जेजू क्रिस्त तुका बरो करता. उठ आनी तुजे हांतोळ सारकें कर. तक्षणच तो उठलो. लिड्डांतल्या आनी शारोनांतल्या निवासियांनी ताका पळयतच ते समेस्त सोम्या थंय परतेले. जप्पा शहरांत तबिता नांवाची एक भवर्तेन आसली. ग्रेक भाशेन तिचें नांव दोरकास तशें म्हणल्यार चितळ म्हूण अर्थ. आपली सगळी जिणी तिणें बऱ्या कामांनी आनी दयाळ करण्यांनी करसिल्ली. ह्याच वेळार ती पिडेंत पडली आनी मोर्न गेली. तिचे मोडे नाणोवन माळयेच्या कुडांत दवरले. लिड्डा थावन जप्पाक चड पयस नातले. जप्पांत आसलेल्या शिसांनी पेद्रू लिड्डांत आसा म्हूण आयकून दया करून जाता तितले वेग्गी आमचेशी ये म्हणली एक मनवी दिवन 2 जाणांक धाडलें. पेद्रू धाडलेल्या बराबर उठाउटी आयलो. तो थंय येवन पावतच ताणें ताका माळयेच्या कुडांक आपोवन व्हेलो. समेस्त विधवी ताचे भोंवतणी वेडो घालन दोरकासान ते जिवंत आसतना आपणाक शिंपोवन दिल्लें दगले आनी शेलें ताका दाखोवन विलाप करूंक लागल्यो. पेद्रू ताका सकडांक भायर धाडलें आनी दिंबेर पडोवन मागलें. उपरांत तो त्या मोडाशी घुंवून म्हणालो, तबिथा उठ. तिणें आपले दोळे उक्ते केले. पेद्रू पळोवन ती उठोवन बसली. तवळ पेद्रून तिका हात दिवन उबी केली. उपरांत ताणें भवर्त्यांक आनी विधवींक आपयली आनी ती जिवंत जाल्ली तांकां दाखयली. ही खबर सगळ्या जप्पांत गजली आनी जायते जण सोम्याक सतमनूंक लागले. देवाचे उतर हें देवाचे ओडकार.
सर्वेस्पोरान आमकां केल्ल्या बरेपणा ताका कशें म्हूण आमी परी करूं. सर्वेस्पोरान आमकां केल्ल्या बरेपणा ताका कशें म्हूण आमी परी करूं. कितें हांव पाटी दिवं सर्वेस्पोरा ताणें म्हाका केल्ल्या इतल्या बरेपणा. सोडवणे गर्गा दिवची कालसांव उबारतलो आनी सर्वेस्पराचें नांव हांव वाखणतलो. सर्वेस्परान आमकां केल्ल्या बरेपणा ताका कशें म्हूण आमी परी करूं. म्हज्यो आंगवण्यो हांव पाळटलो सभेवचे सगळे परजे समोर त्यो उसारतलो. सर्वेस्पराच्या दोळ्या मुखार ताच्या भक्तांचें मरण भोव स्वादी. सर्वेस्परान आमकां केल्ल्या बरेपणा ताका कशें म्हूण आमी परी करूं. सर्वेस्परा हांव तुजो सेवक, हांव तुजो साकर, तुज्या साकरने सोपूत. म्हज्यो सांखळी तुवें मोडून उडयल्याय. हांव तुका अर्गां बलिदान भेटयतलो आनी तुज्या नांवाची वडवी गातलो. सर्वेस्परान आमकां केल्ल्या बरेपणा ताका कशें म्हूण आमी परी करूं. सर्वेस्परान आमकां केल्ल्या बरेपणा ताका कशें म्हूण आमी परी करूं. सगळ्या आमी उबी रावया आनी विसाचो उद्गार आमी गायन करया. Alleluia, 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 alleluia. तुजी उतरां सौम्य आत्मवाणी जिवीत सस्नीक जिवीत दिता ती उतरां आसात तुजे लागीं. Alleluia, 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 alleluia. सर्वेस्पोर तुमच्या सोवे आसो. तुमच्या सवे आसो. जुवांव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सौम्या. कापेर्नवाच्या सिनेगॉगांत जेजू शिकोवन आसतना जेजूच्या सिसा मदले साबार जाण हे आयकोन म्हणाले. हे उलोवणे विपरीत जाले. ते आयकोंक कोणाक जायत? ह्या विशयांतच आपणाचे सीस गुणगुणून आसात म्हणून जेजू समजलो आनी तांकां म्हणालो, हे आयकून तुमचो भावार्थ दोंदोळ्ळो वे. तर मनशा पुताक पयलो आसले कडेन सोडून पाट वेतना पळयशात जाल्यार तुमी कितें म्हणशात? जीव दिवचो प्रेरक आत्म्यान मनीस खंयच्याकी उपकारना. हांव तुमच्या लागीं उलयलां ती उतरां आत्मीक जीव दिवची. तरी तुमच्या मदें आसात थोडे सत्मनिनात आसले. सत्मनिनातले कोण आनी आपणाक विश्वासघातान पराधीन करतलो कोण म्हणून जेजू सुरवेर तावनूच जाणा आसलो. परत्यान तो म्हणालो, देखूनच हांवें तुमकां सांगिल्लें, बापान तें देणें दिल्ल्या करीच कोणूच म्हज्या सरशीन येवंक शकना.
हाच्या उपरांत जेजूच्या शिसा भितरले साबार जाण ताचो सांगात सांडून पाटी परतले. तवळ 12 जाणांक जेजून म्हणे, तुमी वचोंक सोदतात? शिमोन पेद्रोन तांकां जाप दिली, सोम्या, आमी कोणा सरशीन वचों? तुज्या लागीं आसात उतरां साश्णीक जिविताची. तुंच भाग्यवंत म्हणून आमी सतमंदलां आनी आमकां खात्री आसा. देवाचे उतर हे वगणी तुका क्रिस्ता. एक घडी भर उबी रावया आनी आमची सर गरजो ते सावा त्यात सोमयाच्या पांयान तळा दवरया. सांपेद्र बरी आमी म्हणया, सोमया आमी दुसऱ्या कोणा अशें वचो ना, तूंच आमचो बरवसो, तूंच आमचें जिवीत, तूंच आमचें सर्वस्व. सोमया तुका पोय सभा भेटोवन दिता हांव. पोय सभेंत शांती समाधान राज करून दी. सर पंगडा मदें एक मन एक काळी जेवंक तुका साक्ष जावन जियोंक आनी पोय सभा बळवंत रितीन बांदून हाडूंक सर याजाकांक धर्मिकांक आनी बावर्त्यांक एक मन एक काळीज दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचें मागणें आयक. बापा आमचे मागणे आयक. आमचें राष्ट्र तुज्या हातांत समर्पण दिता हांव. आनी सगळ्या संवसारांतल्या आनी आमच्या राष्ट्रांत घुसपड गोंदळ न पयस जावन दी. सर मुखेल्यांक एका मनाचें एका काळजाचें कर. लोकांचें बरेंपण चिंतून झुजां आनी हेर सगळी अशांती पयस सरोवन दी. प्रत्येक जावन इस्रायल, इराण आनी हेर सगळ्या गांवांनी कितें सगळें झुजाची मोडां आहात की ती नपयस जावन शांतीचें राज स्थापन जायचें कर म्हूण आमी मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या कुटुंबांत शांती राज करून दी. कुटुंबांतलो घोव आनी बायल, आवय बापूय आनी भुरगीं, बाबा आनी बोबोण्यो एका मनाची एका काळजाची जावन दीत. ल्हान संगती वड्डू करिनासतना साबार संगतींक दोळे धांपूंक, खाण धांपूंक आनी जीब धांपून धरून कुटुंबांत सोंसणीकाय सांबाळूंक आनी शांती खातीर वावरूंक आमकां बळ दिवन आमी मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. त्या दिसांनी उदकाचो तत्वर आमकां सडला. पिवंक उदाहरण आसतना लोक कश्टण आसा. बापाय दोळस आमकां तुवें दाखयल्याय, पावस आमकां दिलोय, वाणिकी सडीत मापान आमकां दिवन सर लोकांक ह्या बरगळांत हांव राख आनी आमची जिणी नंदन कर म्हूण आमी मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. जावच्या एलिसावाक आमी सगळ्यांनी वोट घालूंक आमची मोत उजवाडाय आनी बरो सरकार रसून येवन दी म्हूण आमी मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमची भुरगीं साबार आनीक परिक्षा तयार करनासात, थोडी बरोवन आसात. खंयच्यान म्हणची परिक्षा जावं दी ती. बापा तुजो उजवाड दी. आमच्या भुरग्यांनी आमच्या युवा जाणांनी कितें जर परिक्षा आसात की त्यो बरे करून बरोवन बरो फुडार जोडूं नाका बेसांव दी म्हूण आमी मागता हांव. बापा आमचे मागणे आमच्या आयक. कुटुंबांत पयस पर गांवांत आसच्या सर आमच्या भावां भयणी तुमकां भेटयता हांव. खंय तीं आसात गी थंयसर शांती आनी समाधान राज करून दी. कुटुंबां नंदन जावन दीत. कुटुंबांत मोगाचो उजवाड भरून दी आनी एक मन आनी एक काळीज थंयसर राज जावन दी म्हूण आमी मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. शांतीच्या बापा, शांतीच्या सागोरा आमकां सगळ्यांक शांतीची हातेरां कर. खंय आमी वेतांव, कितें आमी उलयतांव, कितें आमी करतांव, सगळ्यांनी शांती समाधानाचें बी ओंपून, शांती समाधानाचें रूख वाडोवन, शांती समाधानाचें फुलां आनी फळां दिवन आमची जिणी, समाजाची जिणी, पुसबे जिणी नंदन कर म्हूण मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. मोलाथी उसराणी मोतिया आशेनाय तुननिया मोगाची ती मोजी कृत्या विसरताय तू सोमिया. ओंड्या वायना सवे अर्पिता हरेक तेरे काणीक सावन तुका दिवचे स्वीकार कर काळीस मोचे स्वीकार कर काळीस मोचे. मोलाथी वस्त्राणी मोतिया आशेनाय तुननिया मोगाची ती मोची कृत
त्या विसरताय तू सोमिया. म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो, हे आमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक म्हणटा तसलें जावं म्हणून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनात आणि महिमेक आमच्या त्या पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पोर मानून घे. सर्गींच्या बापा, तुझ्या पुताचे आवयक वेलांगणी मायेक आयच्या दिसा केरीत मान दिवंक हे वेदी भोंवतणी संतोषन आमी एकठांय जाल्या. ह्या पसोदी देणी आमी तुका भक्तीन समर्पिता आनी तुज्या हातांतलें परतून घेता. ताचे वरवीं आनी सायबीर मायाच्या विनवणेन तुज्या दैवी जिवान दिसान दीस अदीक आमी बरो म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. तुमच्या सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पोरांतय उबारता. सर्वेस्पोर आमच्या देवा दिनवासुया. वय अशी आमी करूंक फाव. सर्वेस्पोळा पवित्र बापा, सर्व पदवेदार आनी सासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व तै आमी तुका दिन वासूंक फावो. वो काही दोनी तिसो आनी आमच्या फैद्यासो. वेलंगणी माये नित्य अवकारी मोरयेक आमी नामाण करतना एका ताळ्यान आमी तुका वाखाणता, तुका वंदिता, तुजी किर्ती परगडता. आपल्या अवकारपणाची ओडवीक सांबाळून पवित्र आत्म्याच्या कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासणी प्रकाश तिणें संवसाराक फांकयलो. तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गीचो सगळो धळबार तुजी थोर महिमा वाखाणता. तांचे संगती आमचे ताळे मेळो आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. Povid, 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 povid दळबारांचो सर्वेस्पोर तूं. सर्गांनी संसार बदला तुझ्या वैभवा. तुझ्या वैभवा सकी तुकाच. सकी तुकाच. सगी तुकाच. सर्वेस्पोराचे नावी येता ताकाच. जय 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 हो सगी तुकाच. ओ सगी तुकाच. ओ सगी तुकाच. बापा, खरोच तूं पवित्र. तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कस्टमरान सोंसुवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो, तुमी सुमेस्त घेया आनी खाया. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पूंची. तेचपणी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेया आनी हांतलें पियेया. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणी खराचें रगत
पदकांचें बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे बसत आनी सोमेस्त मनशां बसत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उडासा करात. बाबा तसो गोड पगटुया सौम्या जेजू आमी हो उंडो खाता आनी हे कालसिंतलें पियेता तितले पावटी तूं वैभवान येस आमी तुजें मरण परगटा. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुणा जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिनू आसता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवान बापा, जेराल्ड आयझक आमच्या गोळीक बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो भरवोसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टगतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अवकार मुरये देवाच्या माये संगती आनी तिचो पोती भगवन जुजे भगवन धर्मदुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्नाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर पोदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. जेजू शांतीचो सागोर त्यात शांतीच्या सागोराक आमच्या काळजान घेवन आमी शांती पसत वावरूंक शांतीची मनशां जावं कृपा मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे दुखलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पदकां बगस आनी आमकां ताळ्ळें पडोवंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्पणां सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत स्वस्थ काय आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सोडवंदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशान अत्रेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतेन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक क्रिस्वडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. तुमी जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुता म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पदकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावर्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी कोटांत सांबाळ. तुजी येताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. तुमेची शांती सदां काळ तुमचे सोवे आसो. तुमच्या ही सवय आसो. एकामेकांक आमी शांती पाठोवया. देवाची शिळी संसाराचे पाप कटकेले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप कटले कटले आमची आमची काकूट काकूट कर. कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप कटले आमकां शांती दी. भावां भयणीनो पळयात ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ह्या शेळयेच्या जेवणा हाजीर आसची आमी सर्वां सुभागी. सौम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली.
येसू मिया दयेन येसू मिया मुझ्या काळजाच्या पिढा तुझे शिवाय सोमे शिवा तुझा मोच्या काळजा सोर येसू मिया दयेन येसू मिया मोच्या काळजाच्या पिढा तुझे शिवाय ना काय उपाय तुझा मोच्या काळजा सोरा एक घडीस जियव जायचे ना मोच्या तू नसताना सोम्या तुझे शिवाय एक घडीस जियव जायचे ना मोच्या तुझे शिवाय सौम्या तुझे शिवाय पर कर सौम्या हे मोजा काळजाम पर कर सौम्या हे मोजा काळजाम राव तू सौम्या मोजा या पिढारा राव तू सौम्या मोजा या बेडरा येसू मिया दयेन येसू मिया मोच्या काळजाच्या पिढारा तुझे शिवाय ना काय उपाय तू काळज मोच्या काळजा सोरा पदकाचे जडाय आत्मफुगार सारा तू नसताना सौम्या तू नसताना पदकाचे सडाय आत्मफुगार सारा तू नसताना सौम्या तू नसताना पदकामू जिंकाड तुझ्या सेवेक म्हाका धाड पदकामू जिंकाड तुझ्या सेवेक म्हाका धाड सेवेन तुझे हावे भागी जावच्या सेवेन तुझे हावे भागी जावच्या येसू मिया दयेन येसू मिया मोच्या काळजाच्या पिढारा तुझे शिवाय ना काय उपाय तुझा मोच्या काळजा सोरा प्रार्थुया सर्गींच्या बापा तुझ्या पुताचे आवयचो उडास काडून ह्या पोवी जेवणान आमी वांटो घेतला आनी ताचे वरवीं आमच्या सोडवंदरा जेजूच्या जिवान तुवें आमकां भरल्याय हांव कामरेची देख घेवन आनी तिच्या आदारान त्याच जिवान दिसान दीस अदीक बरोवन आमचें जिवीत तुवें सोडलेल्या भुरग्यांचें मोगाचें जिवीत जावं या आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमेन सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं वेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आपले आशीर्वाद घालूं आमेन वसोणयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडता देवाचे वडका असताना तुम्ही मुखार येवचें आनी आमच्या पाद्रबातावन तुमची मानाची वात घेवची तरुण विक्टर डिसोजा इंद्राळी आनी अँड्रीव आनी अमोलिया डिसोजा बॉम्बे लंकणीचे माये तुझ्या भुरग्या हसून विनंती कर लंकणी
तुझ्या भुरग्यापासून विनंती कर वलकणीचे माये तुझ्या भुरग्यापासून विनंती कर. ए बो नितळी आवकारी भोव भगवंत त्रिंदादीन जेजूची भोव निर्मळ आवय जावं ससन जावन तुका विंचून काडली. देव पुताक तूं गर्भी संभोवच्या वेळी तुका बगल्या अदीक वर्ता आनंदसो उडास करूंक तूं म्हाका फावो कर. म्हज्या मागण्याच्या उर्बेन तोचो आनंद परत्यान तुका दिवं वा तो आनीकी चड सोडोंक हांव भोव चड अत्रेकता. हे दुखेसाचे भोव मोगाळी माये तुझ्या आनंदसो भक्तीन उडास करतला. तुवें बसयला तो प्रत्येक आदार ह्या म्हज्या गरजेन तूं म्हाका पाठय. तुझ्या दिवपुताच्या परिमीत काकुटीचेर पातयोन आनी आमी मागले आमकां मेळटलें म्हणल्यार बसवणेचेर बरवसून आनी तुज्या बळवंत ससयेच्या आदारार हुंदवून भोव कालतेपणी हांव तुजे लागीं परता. ह्या म्हज्या गरजेन म्हजे पासत विनाती कर. देवाची भगवंत खुशी वय जाल्यार हांवें मागचे उपकार म्हाका मेळशे कर. न्हय तर म्हाका अदीक गरज अशे उपकार मेळशे कर म्हूण ह्या नोवेनांत हांव तुजे लागीं परतून मागता. ते सवां ह्या परी आसात बरी भलायकी मेळोवंक बरे मार्क्स मेळोवंक कॅनडावेची विजा मेळोवंक स्वंत घर फावो जावंक बरें काम मेळोवंक आमाल पियोवणें सोडूंक कॅन्सर पिडा गूण जावंक 10वी परिक्षेन बरे मार्क्स मेळोवंक युनिवर्सिटींत एडमिशन मेळोवंक फॅक्टरी बऱ्यान चलोवंक हट पयस वचोंक भुरग्यांचें देणें लाबोवंक जायत्याचे रेकॉर्ड सारकें जावंक बरी सैरीक बरो फुडार लाबोवंक मेडिकल रिपोर्ट नॉर्मल येवंक वायट सवयो सोडूंक एलर्जी गूण जावंक अस्थमा गूण जावंक युरीन इन्फेक्शन गूण जावंक घरांत शांती आनी समाधान मेळोवंक राती बरें न्हीद पडोवंक किडनी स्टोन गूण जावंक घर बऱ्या तरान बेगीनच जावच्या पासत रीण फारीक जावंक द्वेश मोसोर पयस वचोंक पांयाच्या शिरेंत जाल्लो गाय गूण जावंक बिजनेस बरें जावंक USA युनिवर्सिटी विजा मेळोवंक भावाक जैलांत जावन सुटका मेळोवंक तोटांत बरें बेळें जावंक माय पुता सुने सांगाता मोगान जियोंक इंजिनियरींग परीक्षा पास जावंक काजारे जिवितान भोगसून एकामेका मोगान जियोंक ताप शेळ कोंकली गूण जावंक पाय दूख गूण जावंक दोळे कान गांठी दूख गूण जावंक हात दूख गूण जावंक कोर्ट केस बऱ्यान इत्यार्थ जावंक बँक लोन फारीक जावंक फ्रायबॉयड गूण जावंक डिस्क प्रॉब्लेम गूण जावंक लिवर गॅस्ट्रीक गूण जावंक बाबाव मदलो मनस्ताप पयस वचोंक उसमोड गूण जावंक तोंडा भितर जाल्लो फोड गूण जावंक आनी बाळंतेर बऱ्यान जावंक. ह्या तेसावांक आमची तेसावां मेळोवया आनी आमी सांगता मागया. तुज्या मनाक हांवें करच्या ह्या नोवेना मारिफात तुज्या मध्यस्थीकेते म्हाका आजची वर्ती पातयणी उसारूंक हांव खुशी वाडटां. तुजो दैवीक पोत तुज्या कुशींत आसतना ताणें तुज्या कतावेन काळजान पेटयला सैमावर्ता मोगा आनी आनंदाच्या मनाक हांव तुज्या लागीं परतून मागता. हे म्हजे मागणें घे आनी ह्या खातीर हांव तुका म्हज्या काळजाचे अत्रेक बटयतां. नमान बरी कृपेन भरलेले सुमी तुजे सांगता. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरी कृपेन भरलेले सुमी तुजे सांगता. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार नमान बरी कृपेन भरलेले सुमी तुजे सांगता. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. ये देवाचे माये घे हे म्हजे प्रणाम. गब्रियल बडव्यान पयल्या पावटी वर्त्या मोगान आनी भक्तीन कृपेन भरलेले म्हणल्यार प्रणामाक मेळोवन तुज्या सर्गीच्या आनंदाच्या कुरोवांत सबार पळजळीक मोतयां ते जावं दीत म्हूण हांव खुशी वाडटां.
आणि संसाराची अंतपर्यंत ती परजळांत वाडून दीत म्हूण अतिरेकता हे दुखेस तांच्या बुजावणे देवाचो पूत मनीस जातना तुका भोगल्या वर्त्या आनंद खातीर हांव तुज्या लागीं परतून मागता तुज्या पदवेदार मध्यस्तिके मारिफात जोड दी म्हूण हांवें तुज्या लागीं मागलो कृपा आनी उपकार ह्या खातीर हांव तुका भेटयतां तुज्या मनाक येदोळ पर्यंत मनशांनी केल्लीं सर बोरीं कामां जेजूच्या मोवाळ काळजाच्या मोगान तुजें काळीज पेटयल्लें ह्या मोगा पासत भोव कालतेपणी हांव तुज्या लागीं परतून मागतां आयक म्हूण म्हजी कालची मागणी आनी जोड दी म्हूण हांवें मागचे उपकार आमेन. सोम्याच्या नांवी आमचो आदार ताणे रचला सर्ग आनी संवसार सोम्या दयेन आयक म्हजे मागणे आणि म्हजी बोट तुजे सैशी पावोवन दी सोमी तुमच्या सोवे आसो तुमच्या सवे आसो प्रार्थुया ये सोम्या कुडीच्या पिडेन कोश्टोवच्या तुज्या साकरांचेर दिश्ट घाल आनी तुवें रचल्या आत्म्याक सवकसाय दी अशें कश्टा वरवीं तांची साल ताणें बदलून बेगीन तांकां तुज्या दयेन भलायकी मेळोवन दी क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. काकुलदार सोम्या बावडताच्या बुजोवणदारा तुजी मीत मेर नातलेल्या दयाळे लागी आमी मागता दयेन भेट कर म्हूण ह्या तुज्या साकरांची जशी तुवें भेट केली शिमांच्या मांयची तांची तूं विरमत पावये सोम्या आनी आदली भलायकी तांकां पाटी मेळोवन तुज्या इगर्जेन ती तुका अर्गां दिवन दीत जो जियेताय आनी रास करताय देव सशनाच्या सशनाक सोमी जेजू क्रिस्त तुमच्या सवय आसूं तुमकां राखूंक तुमच्या भितर आसूं तुमकां सांबाळूंक तुमच्या मुखल्यान आसूं तुमकां वाट दाखोवंक तुमच्या फाटल्यान आसूं तुमची जतन करूंक तुमच्या वयर आसूं तुमकां आशिर्वाद दिवंक जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगता जी येता आनी राज करता सशनाच्या सशनाक आमेन. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं मोगाच्या न्हू. मोच्या तू अधीर सैनाका कांय बी नाका आत्म्या मोच्या तू अधीर सैनाका कांय बी नाका विश्वास तू सोदव सोमियाचेर तुज्या सोमे तुका राखतलो हे तू सनासा दोंगरा रस्त्यार रुका चडा उदा कोणे वतला सोम्यान तुका उजव्या हातान उकळण धरला आत्म्या मोच्या तू अधीर नाका कांय बी नाका आत्म्या मोच्या तू अधीर नाका कांय बी नाका Lolo somi tuka samartolo dusmana hatantlo tuka sodaitolo morachi kudu vivid rangan kone netayla obit pachvya rangan kira kone soboila atmya mochatu सैनाका कांय बी नाका
आमुच्यातून दिसैनाका काय बियेनाका पोळ्याती सुपणे अंतरावयले ओपिनांती लुविनांती रास करिनांती अंकासरी देव पोसता तुमका पोसोनांगी अंडी सावन सोडुत्तम तुम्ही पंचाकी म्यामुच्यातून दिसैनाका काय बियेनाका म्यामुच्यातून दिसैनाका काय बियेनाका तासोय अंक्वार मर्या शिरमाती आमता जेजूच्या बोबोईत कालसा आम्हा सर्वांदी तुझे आशीर्वाद भलायकीचे माये धैर्य सुक्रा आम्हा बसवत विनादिकर मी समेस्त बडव्यान आणि भक्तन आम्हा बसवत विनादिकर भगवान कुर्साचे कुर्वेन निवारण कामचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आणि पुत्राचे आणि आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.